नमस्कार, हांव उर्जिता भोबे. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. ह्या सुंदर अशा कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. ज्या खातीर आमी सगळीं जाणां हांगा एकठांय जाल्यात, चड वेळ वगडाय नासतना आमी कार्यावळीक सुरवात करुया. तुमकां सगळ्यांक कार्यावळीची मांडणी सांगता. तर आयज हांगा 3 पुस्तकां उजवाडाक येवपाचीं आसात. लोकशाय हाय हाय आनी लोकशाय कितें तें ही 2 पुस्तकां गोंयच्या तशेंच भारताच्या हेर राज्यांतल्या राजकारणाचेर आधारीत भौमानेस्त अरविंद बाब भाटीकार हांणी बरयल्लीं 2 पुस्तकां. तशेंच भगभगत ते मोग हें दुसरें पुस्तक, तिसरें पुस्तक. मूळ लेखिका गायत्री जी सराफ हांच्यो ओडिया कथा तांचो कोंकणी अणकार हे बरोवपी आसात आमच्यो लेखिका भौमानेस्त स्नेहलताबाय भाटीकार. ही 3 पुस्तकां आयज हांगा उजवाडाक येवपाचीं आसात. आयच्या ह्या सोबीत कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण लाभिल्ले आसात भौमानेस्त अवधूत बाब तिमले. मानाचे सोयरे आसात भौमानेस्त देविदास कदम सर. आयची खास निमंत्रीत आसा ओरिसा राज्यांतल्यान खाशेली हांगा आयिल्ली ओडिया भाशेंतली फामाद लेखिका भौमानेस्त गायत्रीबाय सराफ. तशेंच ह्या कार्यावळीचें अध्यक्षपण चलयतले आमचे सगळ्यांचे मोगाळ आनी सगळ्यांचे श्रद्धेय भौमानेस्त उदय बाब भेंब्रे. ह्या 3 पुस्तकांचे प्रकाशक आनी संजना पब्लिकेशन्सचे धनी भौमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार आमचे मदीं आसात. हांव मागता दिनेश बाबा लागीं तांणी सगळ्या मानेस्तांक माचयेर घेवन येवचें. तर आतां मानेस्तांनी बसका घेवन जाल्ली आसा. हांव मागता दिनेश बाबा लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. जमिल्ल्या सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. संजना पब्लिकेशन्स आनी भाटीकार अरविंद बाब भाटीकार आनी लताबाय हांचे वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज हांगा आतांच उर्जितान सांगलें तशें 3 पुस्तकांचें लोकार्पण जाता आनी तातूंतलीं 2 पुस्तकां अरविंद बाबाचीं जाल्यार 1 पुस्तक लताबायचें. अरविंद बाबाची पुस्तकाची म्हाका चड लोकतुबाय, कारण इनस्पायट ऑफ ऑल द ऑड्स म्हणटात तशें अरविंद बाबाचें सातत्यान लेखन चालू आसा आनीक वर्सांतल्यान कमीत कमी 1 ते 2 पुस्तकां ते हालीं तेंपार दिवपाक लागल्यात. पयलीं जर बरोवपा लागिल्ले जाल्यार अजून खूब ग्रंथसंपदा आमचे मेरेन पावतली आशिल्ली. आनी तांची पुस्तकां ज्यो फाटल्यो 2 कादंबऱ्यो आयल्यो खरोच वाखाणपा सारक्यो आनीक लोक मोठे इंटरेस्टान ह्यो 2 कादंबऱ्यो वाचतात. तांची ट्रान्सलेशनाय जावपाच्या मार्गार आसात. घडये फुडल्या 5-6 म्हयने भितर ही ट्रान्सलेशनाय त्या भाशेंतल्या लोकांच्या भेटेक येतलीं. तांचे पावलार पावल दवरून लताबायन आपलो कोंकणीचो वावर चालू दवरला. घडये म्हाका दिसता संजना पब्लिकेशन्सान पब्लीश केल्लें हें लताबायचें 3रें पुस्तक. फाटले 2 अणकार आशिया खंडांतल्यो काणयो आनीक एक अशेंच अणकाराचें पुस्तक आनी आयचें हें भगभगत ते मोग. हें ओडिया भाशेंतलें ओरिजिनल लेखन. हें इंग्लिशींतल्यान तिणें कोंकणीक हाडलां. हांव आज मुजरत येवकार दिन मोठो काळजांतल्यान येवकार दिता तो ह्या पुस्तकाच्या ओरिजिनल लेखिकेक भौमानेस्त गायत्रीबाय सराफ. मोठ्या ताळयांनी तांकां येवकार फावता, कारण इतले पयसुल्ल्यान आपलें पुस्तक कोंकणीक आयलां. ही उमेद बाळगून आनी मोठ्या उमेदीन त्यो आज हांगा हजर जाल्यात आनी ह्या कार्यक्रमाक खास निमंत्रीत म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात. आय वेलकम यू मॅडम. वी आर व्हेरी प्लीज्ड टू सी यू for this occasion. All the way you have come from a very far off place, and we are also equally enthusiastic to have an interaction with you, or you to listen to your thoughts, because this book is from Odia to Konkani,
perhaps first of its kind, or maybe Sahitya Academy must have translated some books. But this has been done by our near and dear Mrs. Snehalata Bhatikar. I welcome you on this occasion. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमलो. अवधूत बाब खूब बिझी असतात, पूण वेळात वेळ काडून लताबाईचें पुस्तक आणि अरविंद बाबाचें पुस्तक आसलें जाल्यार आपलो सगळो शेड्यूल कडेक दवरून त्या मुजरत कार्यावळीक हजेरी लायतात. आज आमकां मुखेल सोयरे म्हणून ते लाभल्यात. हांव तुमकांय येवकार दितां. आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त देवदास बाब कदम, एक खडेगाठ कादंबरीकार. निदान दर वर्साक आमचो एक एग्रीमेंट जाला संजना पब्लिकेशन्स आणि देविदास कदम हांचो. वर्साक एक तरी पुस्तक, एक तरी कादंबरी तो म्हाका दिताच. छापतलो मरे एक विचारता म्हाका, आनी हांव सांगता मुजरत छापतलो तूं बरयत राव. आनी त्या तितल्या तिश्टतेन कोंकणीचो वावर म्हणून दर खेपेक नवे नवे विशय घेवन ते आमकां ही कादंबरी दितात. खरेंच तांकां एक ताळयांचो मान फावता. आयच्या हांव देवदास बाब तुमकां येवकार दितां. आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष, जशें आमी खंयी गेले नंतर पुरसाक पयलें नमन करतात, तशें आमचे कोंकणीचे पुरूस भोवमानेस्त उदय बाब. खंयच्या वावराक उदय बाब ना अशें ना. खंयचोय म्हत्वाचो वावर जर मुखार वतलो, म्हत्वाचें डिसिजन जर मुखार वतलें, खंयचोय निर्णय जर मुखार वतलो जाल्यार उदय बाबाचें गायडन्स घेतले शिवाय, तांकां कन्सल्ट केले शिवाय कोंकणींतलें पावल मुखार वचना. ते उदय बाब हांगा आज अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभल्यात. तांकांय मन काळजा सावन येवकार दिवया. कोंकणीक आमचे कडेन दोन मानाचे लोक आसात. आमच्या काळजांतले मनीस ज्यांनी कोंकणीक खूब मोठो मान मेळोवन दिलो, ते म्हळ्यार सरस्वती सन्मान मेळयिल्ले भोवमानेस्त महाबळेश्वर बाब सैल. काल म्हाका मुजरत फोन केलो, पयर फोन केलो, आपल्या कार्यावळीक येवपा जाय. कशें कितें? हांव तुमकां जरूर व्हरन. आनीक हांवें येतना तांकां मुजरत घेवन आयलो, कित्याक तांकां उमेद आसा आयच्या कार्यावळीक येवपाची उमेद आशिल्ली. पूण शरीर कितें जाता, शरीर साथ दिता म्हूण ना, आनीक एक धाकधूक आसता की खंय वेवस्थीत वचून बाबा आपूण आयलो, ही मागीर सगळी जबाबदारी म्हजी, कांयच हुस्को करनाकात, हांव तुमकां पिकअप करतां. आनीक मुजरत आज ते ह्या कार्यावळीक ते उपस्थित रावल्यात, ह्या खातीर तांकां येवकार. दुसरें आमचें मानाचें पद आमकां मेळोवन दिल्लें कोंकणी खातीर, ते म्हळ्यार ज्ञानपीठकार भोवमानेस्त दामोदर बाब मावजो. तुमकां सगळ्यांक काळजा सावन येवकार. त्याच भशेन हांगा रिटायर्ड जज हांगा आयिल्ले आसात, RMS बाब, तशेंच लवंदे बाब. बाकीचे खुबशे मानेस्त आज ह्या सुवाळ्याक आयिल्ले आसात, फादर मौजून बाब, अशीं जायतीं नांवां. हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना. तुमकां सगळ्यांक मन काळजा सावन येवकार दितां आनी कार्यावळ मुखार व्हरची अशें उर्जिता बाई कडेन मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमकां तुमच्या म्होवाळ उतरांनी आतां येवकार दिवन जाल्लो आसा. आतां आमी फुलां भेटोवन आमच्या मानेस्तांक येवकार दिवया. हांव मागतां दिनेश बाबा लागीं तांणी फुलां भेटोवन मानेस्तांक येवकार दिवचो. पयल्या सुवातेर आमचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमले, मानाचे सोयरे भोवमानेस्त देविदास कदम सर, आमची आयची खास निमंत्रीत भोवमानेस्त गायत्री सराफजी, आनी आमच्या आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त उदय बाब भेंडे. आयच्या पुस्तकाचे लेखक अरविंद बाब भाटीकार हांकां, तशेंच दुसऱ्या पुस्तकाची लेखिका भोवमानेस्त स्नेहलता बाय भाटीकार. देव बरें करूं सर. आतां ज्या खिणाक आमी सगळीं रावल्यात, सगळ्यांक उमळशीक लागल्या, तो खीण आयिल्लो आसा, तो म्हणजे पुस्तक उक्तावणाचो खीण. हांव मागतां आमचे आयचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमले, आयचे मानाचे सोयरे देविदास बाब कदम, आयची खास निमंत्रीत गायत्रीजी सराफ भोवमानेस्त गायत्रीजी सराफ, तशेंच आयचे
कार्यावळीचे अध्यक्ष भौमानेस्ती उदयबाब भेंब्रे हांचे लागीं तांणी पुस्तकांचें उक्तावण करचें. पुस्तकाचें लोकार्पण जाल्लें आसा. पुस्तक निर्माण करतना जायत्या जाणांची मदत लागता, तशेंच जायत्या जाणांचे आशिर्वादूय लागतात. भौमानेस्त स्नेहलताबाई भाटीकार हांचे भगभगत तेमूक हें पुस्तक तांणी सर्गेस्त नारायण बाब मावजो हांकां अर्पण केलां. नारायण बाब हे एक निश्ठावान, तत्पर आनी खडेगाठ कोंकणी मनीस. प्रत्येक वेळा तांणी पड्ड्या फाटल्यान रावन कोंकणी मनशाक आदार केला, कोंकणी कार्याक आदार केला आनी प्रत्येक फावटी आपल्या भोवमानाक वा पुरस्काराक न्हयकार दिला. आपल्या पुराय जिणेंत आपल्या कर्तुबान कोंकणी चळवळीक एक आदर्श छापून दिवपी नारायण बाबाचे पूत श्री हिरेश मावजो हांणी तांच्या कुटुंबाच्या वतीन पुस्तकाची प्रत स्विकारची म्हूण मागता आनी आयचे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त अवधूत बाब हांचे कडेन मागता तांणी ही प्रत हिरेश बाब हांकां भेटोवची. पुस्तकाचे मुखपृश्ठ चित्रावपी चित्रकार हांगा आमचे मदीं आसात. हांव मागतां तांणी आपली प्रत मुखेल सोयऱ्या कडच्यान स्विकारची. पयल्या सुवातेर लोकशाय हाय हाय आनी लोकशाय कितें तें ह्या पुस्तकाचे चित्रकार श्री चारी हांचे कडेन मागतां तांणी आपली पुस्तकाची प्रत मुखेल सोयऱ्यां कडल्यान स्विकारची. दुसरे सुवातेर भगभगत तेमूक ह्या पुस्तकाचे चित्रकार भौमानेस्त श्रेयाबाई बोरकार हांचे कडेन मागता तांणी येवन आपल्या पुस्तकाची प्रत स्विकारची. म्हाका आतांच एक चत्राय मेळ्ळा श्रेयाबाई कडल्यान की हे चित्र हो डिझायन हे करपाक आमचे भौमानेस्त स्नेहलता बायूय आसा. तांणी ह्या पुस्तकाचें चित्र करपाचे वावर केल्लो आसा. तांच्या खातीरय जोरदार ताळयो जावंदी. कार्यावळीत फुडें वतना आतां पुस्तकांचें जें लोकार्पण जाल्लें आसा त्या लेखकांचें मनोगत जाणून घेवया. पयल्या सुवातेर हांव मागतां भगभगत तेमूक ह्या पुस्तकाच्यो लेखिका भौमानेस्त स्नेहलताबाई भाटीकार हांचे कडेन तांणी आपलें मनोगत मांडचें. माचयेर आनी सभाघरांत बशिल्ल्या मानेस्तांक नमस्कार. ताळो पडला. कोणाकूय दुसऱ्याक वाचूंक लावया अशें म्हणिल्लें, पूण आतां पेपरांनी येता बायलांचो आवाज दामतात म्हणून. हय, पयलीं गोंया भायर येताल्यो असल्यो बातम्यो, आतां गोंयांतूय येवपाक लागल्या. म्हणटकूच बेठोच म्हळ्यार गैरसमज नाका, कोणेय बी दामला बेमलो अशें समजून. आनी दामणारे कोण अशें हांव सांगपाची गरज ना, पूण ना दामूना. स्वतंत्र आसा उलोवपाक जाय तें. आनी त्या भायर जे असल्या व्हेरी पावरफूल सेक्शन ऑफ सोसायटी जे समाजाचे राखणदार म्हणटात ते हांगा उबे आसतना एका बायला मनशान आपले हक्क बी कसल्यो गजाली उलोवपाचे कमी उलयल्यार बरें म्हणून हांव वगी रावतां आनी हें म्हजें सुरू करतां. आमचो एक निवृत्त IAS ऑफिसर इश्ट मृत्युंजय सारंगी हो दर म्हयन्याक भुवनेश्वराक सावन लिटररी वायब्स म्हूण इंग्लिशींतल्यान ऑनलायन नेमाळें धाडटा. हें म्हाका दर म्हयन्याक तामिळनाडू बेल्यान मेळटा आनी ते रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स एसोसिएशनच्या वॉट्सॅपाचेर येता. आवाज आयकूंक येना जाल्यार तो कोणाक वाचूंक लायता. आतां एक्सप्लेनेशन केलां ताळ्याचें, पूण आतां कोण गैरसमज करचो ना, तुमी म्हाका सांगचें. एक दीस ह्या वॉट्सॅप वेल्यान नदर भोंवण येता आसतना एक काणी हांवें वाचली. लास्ट रायट्स म्हूण ह्या काणयेचें शीर्षक. ही काणी गायत्री सराफ हे साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्ले ओडिशाचे लेखिकेन बरयिल्ली. मूळ ओडिया भाशेंत आसा. म्हाका ओडिया भाशा येना तेन्ना इंग्लिशीन ट्रान्सलेशन आशिल्लें तें हांवें वाचलें आनी हें ट्रान्सलेट केलें. आनी ती हांवें एकदां पळयना फुडेंच म्हाका किंवाटो आयलो आनी हांवें ती ट्रान्सलेट करून उडयली. ही काणी एका पुस्तकांत आसा, एक संग्रह आसा काणयांचो. तातूंतली काणी ही जळी जळी जाऊ थी बा पहाडा.
मागीर बर्निंग माउंटन्स म्हणजेच म्हगेले हें आसा पळय भगभगत तेमूक तें अर्थ तो ओडिया भाशेंत तांणी बरयलें, इंग्लिशीन बऱ्या लेखकांनी ट्रान्सलेट केलां आनी हांवें मागीर तें कोंकणींतल्यान आतां वाचिना फुडें म्हाका कितें जालें सामकें बेगीन बेगीन ट्रान्सलेट करून उडयली ती काणी. आनी मागीर आमचो मित्र मृत्युंजय सारंगी म्हणून रिटायर्ड IAS ऑफिसर फ्रॉम तामिळनाडू, तो ओरिसाक रावता, ताका फोन केलो आनी तिजो नंबर मागून घेतलो फोन आनी तिका फोन करून तिचे कडेन उलयलें. तिका आनंद जालो. तिका सांगलें तुजें पुस्तक जाय म्हणून म्हाका तें तुगेलें अमकें पुस्तकान तें आसा तें म्हाका जाय. तिणें रोखडें पुस्तक धाडून दिलें आनी म्हाका परमिशन दिलें ट्रान्सलेट करपाक. तें हांवें रोखडें सामकें किंवाट्यान बसलें. तिणें म्हाका परवानगी दिली म्हणून म्हाका बसचें पडलें, म्हाका टेन्शन ना. हें असलें किचकट पुस्तक अणकारीत करपाचो हो म्हजो पयलोच यत्न. ह्या पयलीं पंचतंत्रांतल्यो काणयो, इसापाल्यो काणयो असलीं बरीं हार्मलेस पुस्तकां सामकीं हांवें कितलींशींच ट्रान्सलेट केलें. पूण हें पुस्तक बरेंच हालोवन उडोवपी पुस्तक. म्हज्या मुखा वयले बरेच हें चॅलेंज जाली म्हाका आनी हांवें तें घेतलें खरें, पूण केन्ना हरलें म्हणून घेवपी न्ही हांव आनी हरपी न्ही. हरतलें कित्याक फुडें सर पळोवया कसलें. पूण हांगा हांव सामकें नेर्वोज, म्हाका डिप्रेशन जावपाक पावलें, कशेंच जायना. सादें एक डिस्क्रिप्शन अबावट वेदर, पावसाचो वारो येता, पानां सगळीं वतात, बनी झाडां हालतात आनी इस्कॉलाच्या भितोडेक ल्हान भुरगीं उबीं आसतात पळय पावस सोंपपाची वाट पळयत, तशीं शेवणीं झाडांचेर बशिल्लीं आनी कितें 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 हें सगळें एका पॅरेग्राफान एका सेंटेन्सान बरयल्लें. ही असली उदाहरणां देवा म्हाका कितें जावपाक पावलें, कशेंच जायना, किचकट सगळो. आनी ह्यो त्यो व्हडल्यो पॅरेग्राफान एक येदेशें वर्णन, अश्यो झाड उबें आसा, अशीच बायल कसो तिजो पदर हालिल्ल्या भशेन जालो वाऱ्यान, झाडाचीं पानां गेलीं, भुतां पदां भरिल्ल्या भशेन जावन गेलीं. हे बाबा कितें नाका जाल्लें. आनी हे असलें वाचपाक बरें आसा, म्हण तें किंवाट्यान वाचूं येता. पूण तें ट्रान्सलेट करप म्हणल्यार म्हाका डिप्रेशन जावपाक पावलें. व्हडले व्हडले पॅरेग्राफ एका सेंटेन्सान भितर हें ट्रान्सलेट करप कास्ताद. हें काम बरें चॅलेंजींग. हट्टाक पेटून किंवाट्यान हांवें हें काम हातांत घेतलें. सुरवे अणकार करतना हांव खूब निराश जातालें. कितलेंय केल्यार असलीं वर्णनां करपी पॅरेग्राफ्स कशेंच सारके जाग्यार पडना जाले. मागीर ह्या सगळ्या असले पॅरेग्राफाचे ल्हान ल्हान कुडके करून तांचो वेगळो अणकार केलो आनी मागीर ह्या सगळ्या ठोकळे जुळयतात तशें जुळोवन कोंकणींत तांची वाक्यां केलीं आनी ती जुळोवन थापलीं पानाचेर. तेन्नाच हें किंवाट्यान केल्लें काम फळादीक जाल्ल्याची लक्षणां दिसूंक लागलीं. ह्या पुस्तकाचें मूळ ओडिया भाशेंतलें लिखाण बरेंच कडक आसा. हिणें बरयल्लें तें लिखाण बरेंच कडक आसूंक जाय आनी ताचो इंग्लिशींत अणकार करतल्याची भाशा प्रभुत्व अपेक्षे भायर प्रभावी आशिल्ल्याचें जाणवता. कोंकणींत अणकार करता आसतना हांव साहित्यीक हुंवारांत व्हांवून गेल्ले भशेन म्हाका दिसलें. सामकें इतलें बरें बरोवप जालां, बोथ हातूंतय जालां जातलें तितलें पावरफूल आनी कोंकणींतूय बी. आनी तें कोंकणींत काडपाक बरेंच म्हाका त्रास जाले, पूण मागीर मागीर हांव एन्जॉय जालें. 147 पानांच्या ह्या पुस्तकांत 14 काणयो आसात. त्या सगळ्याचो कोंकणींत अणकार करपाक म्हाका सुमार 1 म्हयनो लागलो. हें पुस्तक म्हाका आवडलें. अणकार करपाकूय बी खूब किंवाटो आयलो. तुमकां वाचप्यांकूय बी हें पुस्तक आवडटलें अशी आशा बाळगिता. ओडिशा राज्यांतल्या लोकांचें राजकीय, सामाजीक आनी सांस्कृतीक जिणेचें दर्शन वाचप्यांक घडटलें हातूंत दुबाव ना. तुमकांय बी सगळ्यांक हें पुस्तक आवडटलें अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं स्नेहलता बाय. निकतेंच तांणी सांगलें तांकां हें पुस्तक बरोवपाक, अणकार करपाक कितले त्रास तांकां जाले, तरी आसतना तांणी तें चॅलेंज घेवन कशें तांणी तें बरयलें तें आमकां आतां उमळशीक लागल्या हें पुस्तक केन्ना काय वाचूशें. तर आतां मुखार सरतना आमची उरिल्लीं 2 पुस्तकां लोकशाय हाय हाय आनी लोकशाय कितें तें.
हाचे लेखक भौमानिस्त अरविंद बाब भाटीकर हांचे लागीं मागता तांणी आपलें मनोगत मांडचें. लताबाईचो आवाज सारको नाशिल्लो म्हणून तुमकां एकारले सारकें आयकूं येना आसतलें. म्हजो आवाज सारको आसा पूण मायक सारको ना. म्हणटकर कसलेंय नाल्यार कसलेय कारणाक लागून तुमकां जर सारकें आयकूं आयलें ना तो म्हजो गुन्यांव न्ही. जे हांव ब्युरोक्रेट न्ही, एक्स ब्युरोक्रेट. म्हजी कात पयलीं कशी वाचोवपाची तें म्हाका पळोवपाक जाय. मागीर बाकीचें सांगलें. आतां राजकारणाचेर बरयतलो जाल्यार तातूंत बरें चड येना, वायट चड येता. कारण राजकारण आसात तशें. फाटीं म्हजो एक फ्रेंड आयलो आनी तूं म्हणालो सरकाराचेर एक 3 मिनटां उलय. हांव खंयचे सरकाराचेर तें सांगना. कारण कितें आसा, हातून ऑडियन्सा भितर कोणाक सरकार आवडटा कोणाक सरकार आवडना तें सारकें कळना. सगळे आमचे फ्रेंड. पूण खंयचें सरकार तें सांगना. आनी त्या फ्रेंडान मागीर सांगलें 3 मिनटां उलय पूण सरकाराचें फक्त बरें उलय. ताका हांवें सांगलें म्हाका इंटरव्यू नाका म्हणून. कारण बरें उलय म्हणटा पळय न्ही तें म्हाका जर बरें उलोवपा नाका हांव कितें म्हणून उलोवं. म्हणजे तकलेंत सगळें भरलां तें सरकारा विशीं वायटूच भरलां. म्हणटकर तो म्हजो फ्रेंडूय हांगा आयिल्लो आसा. हांव कोण तो सांगना. म्हणटकर फाटीं खूब वर्सां जालीं चर्चिलाची गजाल आयकताले. केन्ना विद्यार्थी आसतना काय ताजे उपरांत म्हाका याद जायना. पुणून भारत जेन्ना स्वतंत्र जावपाची आशिल्ली 1947 तेन्ना चर्चिलान चर्चिल आलेमांव न्ही, विन्स्टन चर्चिलान इंग्लंड ब्रिटीश पार्लमेंटान खंय म्हणलें भारताक स्वतंत्र दिवप, त्या लोकांक स्वतंत्र दिवप. पिशें लागलें तुमकां. Power will go in the hands of rascals and rogues and freebooters. Indian leaders are of low caliber and of men of straw. हें ताजें वाक्य. तेन्ना आमकां दिसलें की बाबा आतां ब्रिटीश राज्य वता हांच्या हातांतल्यान म्हणून हागेली भैरवी चल्ल्या. पूण मातशी बेसूर जाल्या. म्हणून ती बेसूर भैरवी अशें तकलेंत धरून तें माफ करपाचें. पूण खूब वर्सां उपरांत आमच्या स्वातंत्र्या 75 वर्सां जालीं. मागीर अशें दिसपा लागलें आरे हो विन्स्टन चर्चिल भारतांत येवन ज्योतीश विद्या बी शिकिल्लो काय अशें म्हणून. कारण आज कितें जातलें तें पयलींच ताणें 75 वर्सां पयलीं ताणें भविश्य केल्लें. पूण मागीर हांवें लताबायक विचारलें आगो रास्कल आनी रोग हाजे कोंकणी अर्थ कितें, कोंकणी शब्द कितें. ताणें डिक्शनरी पळयली आमचे कडेन आसा तितले. आरे म्हाका तो मेळना, अर्थ मेळना. ताजो अर्थ कितें. रास्कल आनी रोग हाका कोंकणी शब्द ना. म्हणजे आमच्या कोंकणी समाजांत रास्कल्स आनी रोग्स नात. ना 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 ते खूब आसात पळय. सगळे कडेन दिश्टी पडटात. सगळे कडेन दिश्टी पडटा जाल्यार डिक्शनरींत कित्याक पळोवपाक जाय तें दिश्टी पडटा. कळटा न्ही. वारें म्हणजे कितें तें आमकां खबर नासता पूण आसा म्हणून जाणात न्ही आमी. देव कोणें पळयला पूण देव आसा म्हणून खबर आसा न्ही. तशें रास्कल्स आनी रोग्स आसात. म्हणटकर रास्कल्स आनी रोग्स आसात पळय न्ही ते सगळे कडेन आसतात. हांगा आमच्याच हातून न्ही. आनी ते राजकारणांतय आसतात. तांचे विशीं हांवें खुबशें पळयलां. आतां अब्राहम लिंकन तुमी जाणात. ताणें डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल बरयल्लें एका काळाक. म्हणटकर आज जर अब्राहम लिंकन जितो आशिल्लो तो कितें बरयतलो आशिल्लो तर डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल. ओके. पूण इट इज
ऑफ ए फ्यू पीपल अँड फॉर अ फ्यू पीपल अशें बरयतलो आशिल्लो, अशें म्हाका स्ट्रॉंगली दिसता सदांच. कारण आयचें जें राजकारण आसा, आयची जी लोकशाय आसा ती सामकी सकयल्ल्या पावंड्याचेर सरकारान चलयता. आनी हाजो गुन्यांव ते जे सरकार चलयतात, जे राजकारण चलयतात ते राजकारण्याचो गुन्यांव न्ही, हो गुन्यांव आमचो. जे आमी वोट दितात, लोकशाय म्हणजे 5 वर्सांतल्यान एक फावट मत दिवप, ताजे उपरांत कांयच करप ना, सुशेगाद घरा बसून तासमपट्टी करत रावप. पूण हे सुधारचें, परिस्थिती सुधारची, राजकारण सुधारचें अशें म्हणून कोण ना कांय करना. म्हणून हो गुन्यांव आमचो. आतां हो गुन्यांव आमचो जाल्यार अशें म्हणून उगी रावल्यार जाता ना, सुधारपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी तो सुधारपाचो प्रयत्न करपा खातीर कितें करपाक जाय? एक तर तुवें रस्त्याचेर येवचें पडटलें, नाल्यार रस्त्याचेर तुज्यान येवपा नजो कांय कारणास्तव जाल्यार तूं बरयत राव, लोकांक वाचूं दी, लोकांक तुजीं मतां कळूं दी आनी लोकांक ताजेर विचार करपाक प्रवृत्त जावं दी. विचार करतकर ताका दिसता तेकारलें ना आपणें कितेंय तरी कार्यावळ करून, कार्य करून फुडें सरून ही परिस्थिती सुधारपाक जाय. आनी एका परस चड लोक, 10 लोक, 15 लोक, 100 लोक एक कडेन आयल्यार परिस्थिती सुदारपाक शकता. आनी हे 100 लोक म्हणजे ते राजकारणी आसपाक जाय अशें ना, सादारण वोटर, सादारण नागरीक. अशें दिसून हांवें खुबश्या फावटी आर्टिकलां बरयलीं, लेख बरयले आनी ते प्रसिद्ध जाले. ते कोंकणींतल्यान जाले आनी मराठींतल्यान जाले, इंग्लिशींतल्यान जाले. मराठींतल्यान इंग्लिशींतल्यान हांवें बरयले, कोंकणींतल्यान हांवें बरयले, मराठींतल्यान ते ट्रान्सलेट करून घेतले. म्हणटकच ते बरयल्यार अबावट म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं. म्हणजे 14तल्यान बरोवपाक सुरवात केली, 15तल्यान बरोवपाक सुरवात केल्ली तेन्ना विशयाचेर. म्हणटकच मागीर विशय आयलो की सगळेच लोक सगळींच वर्तमानपत्रां वाचनात, वर्तमानपत्रांत काल आयिल्ले ते आज ना, खंय पडले म्हूण कोणाक खबर अशें जाता. म्हणटकच तांचें पुस्तकां करून दवरया. केन्नाय जर फुडल्या पिळग्यांक बाबा अमके अमके वर्सा गोंयांत कितें घडिल्लें, अमके अमके राजकारण्यान कितें म्हणिल्लें आनी आमची परिस्थिती कशी आशिल्ली हें जाणा जावन घेतलो जाल्यार ही पुस्तकां मेळटलीं. अशें धरून आमी ती 2 पुस्तकां बरयलीं. लेखसंग्रह लोकशाय हाय हाय हें आमचे डॉक्टर मनोहर राय सरदेसायाची उतरां. ते आज म्हणटुनात, पुणून ताका आमचे गोंयचे राजकवी पोएट लॉरिएट म्हणटात. तांगेली ती फामाद उतरां, लोकशाय हाय हाय लादरूचे शेतांत पेदरूची गाय म्हणून अशे ते शब्द. ते खाल्ले हांवें ते चुकीन बदल्ले जावपाक शकता, उदय बाबाक सारकें खबर आसतलें. म्हणटकर लोकशाय हाय हाय म्हणजे हाजो अर्थ असो की लोकशाय सारकी चलना. आतां लोकशाय सारकी चलना म्हणून ह्या पुस्तकांत हांवें कितें केलां, लोकशाय हाय हातूंत फक्त सिरियस विशयांचेर जे लेख आसात ते बरयल्यात, तातूंत एकठांय केल्यात. म्हणजे आमची GDP कित्याक सरकार GDPचो रिपोर्ट दिवपाक कित्याक फसयता, कशें फसयता भारत सरकारान, गोंयच्या सरकारनी. दुसरें राफाल विमानाची गजाली तुमी जाणात. राफाल इज फायटर जेट. ते विकते घेतना कसले कसले घोटाळे जाल्यात आनी सुप्रीम कोर्टान ताजेर हें कित्याक दिलां, म्हणजे इव्हेंच्युअली सुप्रीम कोर्टान ताजेर इन्क्वायरी करपाक न्हयकार दिलो, रिजेक्शन केलें. ह्यो सगळ्यो गजाली, ह्या सगळ्या गजालींचेर खुबशे लेख आसात तरातरांचे. हांव तुमकां भाशण काबार करचे पयलीं 2-3च तुमकां उदाहरणां दिता. एक दुसरें पुस्तक लोकशाय कितें तें, म्हणजे थोड्यांक पयलीं आमचे गोंय स्वतंत्र जातकर खूब वर्सांनी गोंय राज्य जालें. जे दिसा राज्य जालें त्या दिसा हांव गोंयांत आशिल्लो, बाजारांत गेल्लो तेन्ना म्हाका सारकें दिश्टी पडटालें. नुस्तेकांती म्हऱ्यान गेलो एका, ताका विचारलें हांवें सहज, आगे आज गोंय राज्य जालें, स्टेट जालें म्हणून खबर आसा मागीर तुका अशें म्हणून. कारण त्या दिसा कितें जाल्लें, ताजे पयले दिसा दुसरे दिसा गोंयांत व्हडलीशी लायटी बिटी कांय दिसनाशिल्ल्यो. कोणाक आनंद जालो काय दुख्ख जालें तेंय कळनाशिल्लें, काय राज्य म्हणजे कितें तेंय समजलें काय ना तें खबर नाशिल्लें. पण तिका विचारलें, आगे गोंयांत राज्य जालें खबर आसा मगे तुका? बाबा आयकलां म्हणाली, पूण कितें जालें काय म्हणाली. राज्य जालें म्हणजे कितें जालें
ते म्हणटा तेगे एक्सप्लेन करपाक टायम नाशिल्लो आनी म्हाका मातशें डिस्करेज जाल्ले भशेन जाल्यार हांव गेलो. पूण सांगपाचें म्हणजे राज्य जालें म्हणजे कितें जालें, गोंय स्वतंत्र जालें म्हणजे कितें जालें, आज आमी खंय आसात, कितें जाल्यार कितें बरें कितें वायट हाचे सगळ्यो गजाली आसात. एक म्हणजे राजकारणी लोक येतात, भयंकर स्टेटमेंट उडयतात, आमकां कोणाक ते चॅक करपा येना, म्हणजे ते खरें बाबा फट खरें काय फट कांयच आमकां कळना. म्हणून तें घेवन खुबशे मेकॅनिकली आमी फुडें वतात. एक तुमकां उदाहरण दिवपाचें म्हणजे आमचो मनोहर पर्रीकार, हालीं वर्तमानपत्रांनी खूब ताजेर चर्चा चल्ल्या, म्हणटकीर इट इज टायमली टॉपीक. तर ताणें एकदां स्टेटमेंट केलो, तो 2015 भारताचो रक्षा मंत्री जालो, डिफेन्स मिनिस्टर. ताणें एकदां स्टेटमेंट केलो की गोवा शिपयार्डाक हांवें 36,000 कोटी ऑर्डर दिल्या. तर हांवें वाचना फुडें म्हाका कच्च जालें, कारण म्हाका हे बजेटाची संवय आसा. पूण हांवें तें गुगला वयल्यान बी तें पळयल्यार भारतांत 12 शिपयार्डां आसात आनी आदले वर्सा म्हणजे 2014 काय 2015 वर्सा सगळे शिपयार्डांचें बजेट मेळून 24,000 कोटी. आनी आमचो मनोहर बाब हांगा येवन सांगता हांवें 36,000ची ऑर्डर 36,000 कोटीची ऑर्डर एकाच शिपयार्डाक दिले म्हणून. हें कशें? ताणें फटी मारूना, ताणें फक्त अर्धसत्य उलयलां. अर्धसत्य म्हणजे कितें? एक सगळे शिपयार्डाक ऑर्डरी वता त्यो एक बोट बांद, बोटीचे एक लेटस से 100 कोटी, पूण 100 कोटी एका वर्सा न्ही, ते ताका एक बोट बांदपाक 3 वर्सां लागता, 4 वर्सां लागता अशें ते. तशे खुबशे दर वर्सा हजारांनी कोटी प्रत्येकाक वांटून दितात, ते प्रसाद वाटिल्ले भशेन देवाचो, कारण तितलेच पयशे एवेलेबल आसता गव्हर्मेंट. आनी हांवें दिले म्हणटा ते खंयचोच मंत्री भारत सरकार जावं राज्य सरकार जावं असो हांवें दिवपाचो प्रयोग करपाक शकना, कारण तितलेच पयशे आसता. सरकार खंयचेंय आसूं तितलेच पयशे आसता, तितलेच डिपार्टमेंट आसता, तितलेंच काम आसता, और काम तेजें की वाडटा. म्हणटकर आनी टॅक्सान चड एकदम घालपा मेळना राजकीय कारणां खातीर. म्हणटकर तुका हांवें दिलें अशें म्हणटा पळय न्ही, और MLA बसून आमचे खुबशे म्हणटात हांवें केलें, अशें केलें तशें केलें, ताका कांय अर्थ नासता. लोकांक हें समजुपा जाय. दुसरें आनीक एक तुमकां गजाल सांगता. 2016-17च्या बजेटांत पार्सेकार सरकार तातूंत कितें आशिल्लें, गोंयांत 25,000 संडास बांदपा खातीर बजेट केल्लें. दर वर्सा काय एका वर्सा कितें तरी 25,000 संडास. म्हणटा म्हाका कच्च करून घाण आयिल्ली भशेन जाली. 25,000 संडास म्हणजे कितें फकाणां? म्हणजे आमी कोंत केलें इमिजिएटली 190 पंचायती, 13 म्युनिसिपालिटी आनी 1 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सगळें धरून सरासरी एवरेज 122 संडास पडटा एका पंचायतीक वर एका म्युनिसिपालिटीक. आतां इल्लेशा पंचायतीक 122 संडास म्हणजे कितें? खंयचेय ट्युरिस्ट ताका जर सांगत आमी अरे हांगा 122 संडास आसा ह्या गांवांत, ताका दिसतलें ह्या गांवांत लोक आनी कांय करना काय म्हणून, दीस रात फक्त संडासांतच वता काय म्हणून अशें. म्हणटकच अश्यो गजाली पळय आसा न्ही, अश्यो गजाली आसात पळय न्ही, त्यो तुमी तकलेंत घेवपाक जाय. तकलेंत घेवन बाबा कोण सत्य उलयता, कोण फट उलयता, आनी बजेटांत कितें कितें आसता ताका अर्थ आसता काय ना. आज बसून खंय पळयत हांवें एक डिस्कशन आयकलें टीव्हीचेर, धादांत कश्यो फटी मारतात ते. एकलो म्हणलो कितें सांग, हें बेटे तुमी फटी मारता अशें जाल्यार आमी इतले संडास बांदले, तितले संडास बांदले, आमीच बांदिल्ले म्हणटा पयलीं. म्हणटकच तो काँग्रेसीचो मनीस, आमीच बांदिल्ले, तुमी फटी मारता. हो BJPचो मनीस कितें म्हणटा, BJPन जेन्ना चार्ज घेतिल्लो 2014 तेन्ना 28% एरियेत फक्त संडास आशिल्ले. आज 2022 100% गांवांनी संडास आसात. म्हणजे आतां आनी लोक तुका सकाळचे संडासांत वतना तुगेले झुडपा फाटल्यान वचून तांबे बिंबे घेवन वचचे ना, पयलीं वताले तशें. आतां सगळे घरांनी आसा म्हणून. पूण ही गजाल तुमकां असो जर भोंवत गांवांतल्यान कळटा. आतां टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाल्या. पयलीं तांबयो घेवन झुडपा फाटल्यान ना जाताले.
आतां तांबयो घेनात, आतां मोटरसायकलीचेर बसता आनी किंगफिशर बाटलेंत उदक घालता आनी ते व्हरतात आनी मागीर ना जाता म्हणटा मागीरचे फुडले. म्हणटकर खरें कितें आनी फट कितें राफालाचें तशेंच घोटाळो अरुण शावरी आनी यशवंत सिन्हा हे कोर्टांत गेले. ते पयलींचे BJPचे मिनिस्टर मोदी येतकर ते कुशीन उरले. ह्यो राफाल इज द बिगेस्ट स्कॅम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया अशें म्हणून अरुण शावरीन म्हणिल्लें. तांचोच मनीस अरुण शावरी. कारण पयलीं अमकें आशिल्लें, आतां अमकें जालें. ताणें ते कोर्टांत गेले आनी म्हळें तुमी इन्क्वायरी करात, हातूंत खूब घोटाळो आसा. ते जज कोण रंजन गोगोय, तुमकां सगळ्यांक ताचें नांव खबर आसतलें. आनी मागीर तो रिटायर जातकीर ताणें कितें केलें तेंय बी तुमकां खबर आसतलें. तर ताणें सांगलें इन्क्वायरीची बी कांय गरज ना, युअर डिमांड फॉर एन इन्क्वायरी रिजेक्टेड. तात्पर्य कितें सांगपाचें म्हणजे सादारण एक सतर्क इंडिपेंडंट अलर्ट सिटीजन पळय आसा न्ही, अलर्ट नागरीक पळय आसा न्ही, ताणें लोकशाय चलोवपाक हातभार लावपाचो, तातूंत भाग घेवपाचो, कुशीन रावन एक ऑब्झर्वर जाल्ले भशेन ते ताजेर कमेंट मारचे न्ही. आनी तो कसोय जावं, म्हणजे खंयच्याय पार्टीचे फावरात जावं, खंयच्याय पार्टीचे विरुद्ध जावं, तें केले बगर आमची लोकशाय सुदारचे ना. आनी ती लोकशाय सुदारपा खातीर म्हजो हातभार लावपा खातीर हांवें ही पुस्तकां बरयल्यात. ती पुस्तकां तुमी वाचची, तुमकां ती आवडटली. तातूंत डिटेल मे बी बरें वायट कितें आसा तें देवदास बाब उलयतलो. हांव मातसो उलोवपा लागलो की मातसो चड उलयतां, कारण पयलींची म्हजी संवय ती हांव लेक्चरर आसतालो, 45 मिनटां उलोवपाची संवय. म्हणटकर ताका लागून मातसो चड उलयलो, चड टायम घेतलो. आनी तुमकां एकच रिक्वेस्ट म्हणजे पुस्तक ते ताजेर लेख आसा ते वाचात, ताजेर विचार करात आनी लोकशाय गोंयची आनी भारताची लोकशाय इम्प्रूव करपाक हातभार लायात. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. हास्याची झालर म्हणना हांव सामकें खळखळोवन हांसूंक लावन आमकां बरें जबरदस्त चिमटे काडल्या सरान आमकां, आनी सामकें खर सत्याची आमकां जाणीव करून दिल्या. सो आमी आतां हें पुस्तक वाचून मुजरत ताचेर विचार करूंक जाय अशें म्हाका दिसलें. आतां आमच्या मदीं आसात आमच्यो खास निमंत्रीत, खास ओरिसा साकून हांगा आयिल्ल्यो ओडिया भाशेच्यो फामाद लेखिका भोमानेस्त गायत्रीबाय सराफ आमच्या मदीं आसात. तांची ओळख करून दिता. 1952 सालांत ओरिसाच्या बोलांगीर शारांत तांचो जल्म जालो. भाशा आनी साहित्याच्यो शिक्षिका म्हूण तांणी वावर केला. 2005 वर्सा त्या वेळचे राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलाम हांचे हस्ते तांकां उत्कृश्ट शिक्षिका म्हणून राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाला. 2017 वर्सा तांकां ईट भाटीर शिल्पी ह्या तांच्या पुस्तका खातीर केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. ओडिया भाशेंतल्या कथा लेखनाच्या मळावेले खणखणीत आवाज अशी तांची नामना आसा. आज मेरेन तांचे 23 कथा संग्रह उजवाडाक आयिल्ले आसात. तांच्यो कथा दिसपट्टे जिणेच्या भयंकर जाळ्यांत घुस्पल्ल्या वानात झरिल्ल्या लोकांचे जितें जिवें चित्रण करपी आसतात. गरीब, पिडीत आनी छळणूक जाल्ल्या लोकांचे जिणे विशीं तीव्र करुणा आनी कळवळो तांच्या कथांनी दिसून येता. तांचे भाशेवेले प्रभुत्व, खाशेली भाशा शैली, त्याच बरोबर तांच्या कथांनी सापडपी सामाजीक बदल घडोवपी दृश्टिकोन हाका लागून तांच्यो कथा वेगळ्यो आनी साहित्याच्या मळार उंचेल्या दर्जाच्यो थारतात. ओडिया भाशेंत उजवाडाक आयिल्लीं तांची कांय पुस्तकां म्हळ्यार अलौकिता अंधार, ऐनारा जानहा, निजस्व बसंत, असिद अध्याय, इटा भाटीर शिल्पी, बर्निंग माउंटन्स ज्याचे स्नेहलताबाईन अणकार केल्लो आसा, कथायान 1 आनी कथायान 2 अशी कितलेशेच कथा संग्रह तांणी उजवाडाक हाडिल्ले आसात. गाथा गायत्री हे तांचे 2022 सालांत उजवाडाक आयिल्लें, तर आखी हे तांचे पोरूंच म्हळ्यार 2023 सालांत उजवाडाक आयिल्लो कथा संग्रह. कौशाली भाशेंतूय तांची 4 पुस्तकां उजवाडाक आयिल्लीं आसात. जवळ जवळ सगळ्या ओडिया भाशेंतल्या नेमाळ्यांनी आनी मासिकांनी तांच्यो कथा उजवाडाक आयिल्ल्यो आसात. ऑल इंडिया रेडिओ संबलपूर, कटक तशेंच बोलांगीर हातून तांच्यो कथा प्रसारीत जाल्ल्यो आसात. केंद्रीय तशेंच राज्य स्तरावेल्या कितल्याशाच
प्रतिश्ठीत साहित्य संस्थांच्यो त्यो वांगडी आसात, ताजेर तांचो खूब भरीव वावर आसा. कितल्याशाच संस्थांचेर त्यो सल्लागार म्हणून वावर करतात आनी तांचें योगदान खूब मोठें आसा. 2015 ते 2018 वर्सा ओडिसा साहित्य अकादमीच्यो त्यो उपाध्यक्ष आशिल्ल्यो. कितल्याशाच सुस्थापीत साहित्य जर्नलांचे तांकां पुरस्कार फावो जाल्ले आसा. बोलांगीर, कटक, संबलपूर, पुरी अशा अनेक साहित्य संस्थांचे पुरस्कार तांच्या नांवार आसात. तांचें साहित्य इंग्लीश, हिंदी, तेलुगू, मराठी अशा अनेक भाशांनी अणकारीत जाल्लें आसा. संबलपूरच्या विद्यापीठात तांच्या कथांचेर वेगवेगळी संशोधन पत्रां आणि संशोधन प्रकल्प चालू आसात. आमच्या मदीं आसात आयची आमची खास निमंत्रीत गायत्रीबाई सराफ. आता मुखार सरतना ह्या कार्यावळीत गायत्रीबाई सराफ हांचो आमी भोवमान करतलीं. हांव मागता आयचे मुखेल सोयरे भोवमानिस्त अवधूत बाब तिमले हांचे लागीं तांणी गायत्रीबाई सराफ हांचो भोवमान करचो. कितें जालें? श्रीफळ भेटयता आनी एक खाशेलो उलातुरो भेटोवन भोवमानिस्त गायत्रीबाई सराफ हांचो भोवमान करता. तर आमकां सगळ्यांकूच आतां आमची खास निमंत्रीत गायत्रीबाई सराफ हांचे विचार जाणून घेवपाची उमळशीक लागिल्ली आसा. हांव मागता गायत्रीबाई सराफ हांचे कडेन तांणी हांगा येवन आपले विचार आमच्या मुखार मांडचे. Namaskar everybody. I express my regards to you all, the dignitaries on the dais and the affectionate audience present here in this inaugural function of my short story collection translated into Konkani by respected Mrs. Snehalata and Mr. Arvind Bhatikar. As you know by now, the Konkani version of the book is titled as Bhagभगत Temuka, which reads in Odia as Jali Jali Jauthuba Pahado. Earlier, it has been translated into English with the title The Burning Mountain. I carry along herewith the blessings of Lord Jagannath for all of you and best wishes from the people of Odisha. I am very much thankful to Mrs. and Mr. Bhatikar as well as the publisher Mr. Dinesh Manerkar for the unconditional love and spontaneous favor they have bestowed upon me. Also, I express my gratitude to the writers of the book lovers for their benign presence here in this auditorium. To tell you the truth, ladies and gentlemen, your benevolent presence has multiplied my joy. I am so lucky. Now I strongly feel one thing which must be conveyed with obligation, that I have been more fortunate than I deserve. Not by dint of any speciality, but due to my good fortune only, I am here today amidst your company. I am a short story writer, writing stories in my mother tongue. Odia is my passion, and the only thing that could be claimed as noteworthy is that I have spent almost 50 years in the process of writing without break. Of course, I have written at about 200 short stories, and the Central Sahitya Academy has awarded me for my short story collection Ita Bhatira Shilpi, that is, the artist of the brick kiln. It is in English. For the year 2017. I got the award in 2017. But in my opinion, as a creative person, the satisfaction someone gets
by achieving an award is but like a dwarf in comparison with the rapture that flows in the mind and body while he is engaged in his finer creation. That is the ultimate blessing showered upon him by the Almighty. Creativity is my meditation, ladies and gentlemen, and that keeps me away from becoming mechanical. That is what I consider the fragrance of life. The happiness that I get by creating something enables me to fight against all sorts of misfortunes and agony. Sorry. My journey on the long and lonely road of life has made me confident and optimistic. Life is really great and beautiful. By being creative, someone gradually gets rid of all conditionings. In the process, as an individual, I make myself free to be myself. Although some of the critics of Odisha have appreciated my short stories for the artistic treatment of the theme, excellent characterization, unique style and technique, I believe I have always given emphasis on my experience. I am allowed to quote a sentence from the introductory note written by Franz Kafka. Edwin writes, "No imaginative writer chooses his theme. It is chosen for him by the experience which had most deeply affected him." If my stories please and communicate an area of joy and satisfaction that might be due to social contents, I have written of tribal people, people from villages, as well as of people around me. My stories are wedded with experience and realism. I put emphasis on man's large-heartedness and to what extent, in spite of many pitfalls and surround a man, he can accept it as a person of goodness and grace. Very often, my esteemed readers used to tell me that my stories have a special motivation for women, particularly when married, as also in family life, to what extent they feel alone and unprotected. In the long run, I personally have realized that my stories constitute expression of the futility and complications of life, as well as the individual's hopelessness, insecurity, and insignificance in the context of shifting social values. My award-winning book, Ita Bhatir Shilpi, consists of such stories. The title story is based upon the pitiful life of Dadan. It means the bonded laborer. I will be the happiest person if the sad story collection gets translated into Konkani. It will be an assignment from the Central Sahitya Academy, New Delhi. Ladies and gentlemen, now I bow my head in front of you all for your patient hearing. Thank you all once again, including my media friends present here. Thank you very much. Thank you. थँक्यू व्हेरी मच गायत्रीजी. खूप खूप देव बरें करूं तुमकां. तांणी जशें सांगलें आपल्या अणभवांतल्यान तांणी ह्यो सगळ्यो कथा बरयल्ल्यो आसा. तांच्या भाशणांतल्यान आमकां खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. मुखार वतना आमचे मदीं आसात आमचे मानाचे सोयरे
देविदास कदम सर. तांचो साहित्यातलो वावर खूब व्यापक आसा. कविता, कथा, कादंबरी, नाटकां, बाल साहित्य अशे जवळ जवळ सगळेच साहित्य प्रकार तांणी आमकां दिल्ले आसात. दिका, कांदळां, गांठवल, कोहम, जाणवय ही तांची कांय खूब नामना मेळयल्लीं पुस्तकां. तातले दिका हें पुस्तक फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंय विद्यापिठाच्या अभ्यासक्रमांत आसा. जाणवय ही कादंबरी तांची मंगळूर विद्यापिठाच्या अभ्यासक्रमांत घेतिल्ली आसा. तांची कथा हायस्कुलाच्या अभ्यासक्रमांत आसा, शिकयतात खूब वर्सां जालीं. तशेंच तांच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो कादंबऱ्यो वेगळ्या वेगळ्या महाविद्यालयांनी अभ्यासाचो विशय आसा. दिका ही कादंबरी कन्नडांत अणकारीत जाल्ली आसा. तांचें हेर साहित्य इंग्लीश, हिंदी, कन्नड तशेंच मराठी भाशेन अणकारीत जाल्लें आसा. तांकां खूब प्रतिश्ठीत नामनेचे पुरस्कार मेळिल्ले आसात. TMA पै फावंडेशन पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कार तशेंच दिका ह्या कादंबरे खातीर तांकां 2007 सालांत साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. हांव मागतां आमचे मानाचे सोयरे भोवमान्य देविदास कदम सर हांचे कडेन तांणी आपले विचार मांडचे. मातशे वेले भोवमानिस्त आवाज आयकता? अवधूत बाब पिंबलो, respected madam, all the way she has come from Odisha to Goa, Gayatri Sarabji, भौमानिस्त आमचे मोगाळ उदयबाब भिमरे, भौमानिस्त स्नेहलताबाई भाटीकार, तुमचे नाव पयलें घेतलें हांवें. भौमानिस्त अरविंद बाब भाटीकार, बाय भौमानिस्त उर्जिता भोबे, मुखार बसल्यात वेलिंगकर सर, अरुण बाब आणि आमचे साहित्याचे 2 मानदंड, एक भाई मावजो आणि दुसरो सैलमाम. डॉक्टर किरण बुडकुले आसात हांगा, तांचे यजमान आसात. रेवरंड आताईत आसा हांगा, श्यामबाब वेरेकर आसात. खुबशे मानादीक भौमानिस्त हांगा मुखार बसतात. सगळ्याची नांवां घेवप शक्य ना. आयच्या सुवाळ्याचे उत्सव मुर्त्यो स्नेहलताबाई आनी अरविंद बाब, आयज उत्सव मुर्त्यो हरशीं जर तांकां बरें करून नियाळ्ळे जाल्यार ते सदांकाळ उत्साह मुर्त्यो. तांचो उत्साह पळोवन एक फावटी प्रस्न पडटा की ह्या पिरायेंत इतले उत्साही जाल्यार तरूण पिरायेंत कितले आशिल्ली काय म्हणून. हाजर हांव तुमकां जाणटी म्हणिना, कारण तरणपणाची आनी जाणटेपणाची जी व्याख्या आसता ती वेगळी आसा म्हजी मतान तरी. मार्क ट्वेन म्हणटा, एज इज एन इश्यू ऑफ मायंड ओवर मॅटर्स. इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. हो जर कवी गोंयकार आशिल्लो जाल्यार हांव म्हणटा आशिल्लो तांणी तुमकां पळोवनूच हे कावी रचिल्ले. इतले तुमी उत्साही. राल्फ वॉल्डो एमर्सन तेच म्हणटा, नथिंग ग्रेट हॅज बीन एवर अचिव्ड विदाउट एन्थुजियाझम. उत्साह. आज ह्या जोडप्या कडेन आमी मानान पळयतात, तांकां पळयले नमळायेन तकली बागयतात. तांणी जे स्थान हासील केला, मेळयला, ताचे फाटल्यान 2 गजाली आसा. एक उत्साह आनी दुसरी सकारात्मकता, पॉझिटिव्हिटी. उत्साह ही जिणेची उर्बा, जाल्यार सकारात्मकता ही जिणेची उर्जा. जेन्ना उर्बा आनी उर्जा एक जाता तेन्ना मनशाच्या कर्तव्याक चालना मेळटा. मागीर त्या मनशान वचून यशाचे दार ठकठक करपाची गरज ना. यशूच येता आनी तेचे दार ठकठक करता. आनी तातूंत अरविंद बाब म्हणटा तो आनी एक दुदांत म्होंव म्हणटा तशें तांची स्मरण शक्ती. मॅडम, out of 3 lakh candidates, he stood 33rd in IAS examination. Such a brilliant person he is. ताणी
एक गजाल सांगता तुमकां 1968 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तांकां सब कलेक्टर म्हूण घेवन तामिळनाडूत होसूर वाठारांत होसूर वाठारांत तांची नेमणूक जाली. थंय एक निवृत्त शिक्षक जो तेलुगू भाशेचो ताचें नांव कोदंड रामय्या, तुमी सुद्दां वाचिल्ले आसतले, ताचे फोटोय पळयले आसतले. ते तेलुगू भाशेचे शिक्षक सेवानिवृत्त आणि सेवानिवृत्त जाले नंतर ते सायकलीचेर लोकांची फिरून घेवन लोकांची सेवा करताले. तांचे कडल्यान सरकारी लोकां खंयच्यान लोकांची कामां करून घेताले आनी सरकारी लोकूय ताका मानताले आनी तांची कामां त्या कायद्याच्या चौकटेंत बसून ते करून दिताले. आनी लोकांन थारयलें की हांकां आमचो लिडर करपा जाय आनी ताणें मुखार सरून तांकां MLA केलो, लोकांचो लिडर. त्या काळात तामिळनाडूत 3 भाशा प्रामुख्यान चलताली, ती म्हळ्यार एक तामीळ, दुसरी तेलुगू आनी तिसरी कन्नड. चडशे बोर्ड तामीळ आनी तेलुगू भाशेंत आसताले आनी रस्त्या वयले जे मायलस्टोन्स आसतात ते तेलुगू भाशेंत आसताले. एक फावट एका पेंटरान ते तेलुगू भाशेंतले पुसले आनी तामीळ भाशेंत केले. लोक खुबळ्ळे, सगळी गांवभर ही बातमी पातळ्ळी आनी लोक खुबळ्ळे आनी लोकांनी ती ऑफीस मोडपाक सुरू केली. लोकांची मॉब सायकोलॉजी तुमी जाणा. तेन्नाच एका राजकीय फुडाऱ्याचो पुतळोय उबो केलो, तोय ताणें फोडून उडयलो. हांकां फोन आयलो एका मंत्र्याचो त्या वाठारांतल्यान की तुमी कोदंड रामय्या धरात भितर घालात. अरविंद बाबान सांगलें ना, घालपाचो ना, कारण तो प्रामाणीक मनीस, डावन टू अर्थ मनीस, लॉयल म्हळ्यार प्रामाणीक आनी सरळ सादो मनीस. ताका जर भितर घालो तर लोक आनिकूय खुबळटले, आपूण ताका घालपाचो ना. ताका थंयच्या तेवटेन जाप येयली की हाजी परिणाम तुका भोगचो पडटलो आनी ताणें फोन दवरलो. लोकांक कळ्ळें की अरविंद बाबान अशें म्हणलां आनी लोक मागीर अरविंद बाबान सांगिल्ले थंयचे लोकय आयकुपाक लागले. अरविंद बाब म्हणटात की ह्या प्रकारचो MLA सायकलीर भोंवपी, लोकांचें काम करून दिवपी आमच्या गोंयांत मेळ्ळा कितलो बरो जाता आशिल्लो. फक्त गोंयानूच न्ही अरविंद बाब, पुराय देशांत, आनी पुराय देशांत तुमचे सारके ऑफिसरूय मेळप गरजेचें. हे तुमकां ह्या लोकशाय हातूंतलेंच हांवें वाचून तुमकां हांवें सांगलां. ताणें जी पळय पुस्तकां बरयलां ही दोनी, लोकशाय कितें तें, डेमोक्रेसी वॉट्स इट, तें हांवें पयलीं वाचलें. तुमी लोकशाय हाय पयलीं वाचात. म्हणटकच तें तुमकां बरें सोंपें जातलें, कारण तें 3 भागांनी आसा. अरविंद बाब म्हणटात ताजे बद्दल देविदास बाब सांगतलो, हांव कांयच सांगपाचो ना. म्हजें स्पश्ट मत कितें सांगलें की लोकांक व्हडली रूच नासता आनी जें सांगपाक जाय आशिल्लें तें अरविंद बाबानूच सांगलां. म्हणटकच तें पुस्तक तुमी नंतर वाचात, डेमोक्रेसी वॉट्स इट, लोकशाय कितें तें, आनी लोकशाय हाय पयलीं वाचा, म्हळ्यार तें तुमकां क्लियर जातलें आनी तुमकां खुबशीं नांवां, खुबश्यो गजाली तें वाचतलो हांव, कितें लोकशाय कितें तें. आनी आय वेंट ऑन लाफींग. मागीर बायल विचारपाक लागले वॉट स्पेशल इन देर. हांवें सांगलें द बूक इट सेल्फ इज स्पेशल. इतली बरी पुस्तकां दोनी आसा आनी जागरूक नागरिकांक कशें आसचें, कशें रावचें, ताणें आपली कान आनी दोळे कशें उक्ती दवरपाचे हाची देख दिवपी ही दोनूय पुस्तकां. आनी ती जर पुस्तकां जर तुमी वाचत तर आमकां ज्यांकां राजकारण खबर आसा, समाजकारण खबर आसा, तें पुस्तक तुमकां खुबशे दोळ्यांत अंजन घालपी थारतलें. स्नेहलताबाईन तें पुस्तक तांचें, मॅडम आय हॅव एक्सेप्ट वन स्टोरी, आय हॅव रेड ऑल द 13 स्टोरीज, 14 stories are there. And to be frank, I didn't find it as a translation work. I found it, I am reading it as original one. So in such a beautiful way, in beautiful manner, she has translated these stories. I must congratulate Snehatabai, and also I must congratulate you. So I could understand, I could know your writings. First time I have read you. So congratulations both of you. ते पुस्तक वाचप गरजेचेंच आसा की बाबा साहित्य अकादमीच्या पुरस्कार विजेते लोक खंयची लेवलीची बरयतात, तांचे साहित्य कशें आसा तें कळपाक तुमी मुजरत ते वाचात. भगभगत तेमूक तें तुमकां कळटलें. अरविंद बाबान हाजे
स्नेहलताबाईन हाजे पयलीं 7-8 बूक पुस्तक बरयलां, 9 पुस्तकां, तांकां कला अकादमीचो पुरस्कारय मेळ्ळा. अरविंद बाबा म्हाका एक गजाल सांगनशें दिसता की तांणी ह्या लागींच्याच काळात 2 कादंबरी बरयल्यो. एक कर्मण्ये आज फाल्यां आनी काल आज फाल्यां. संघर्श हांवें वाचूना, पण तें वाचतना एक गजाल लक्षांत येता की तांणी जिणेंत केदो मोठो अनुभव पुंजयिल्लो आसतलो. अनुभवाची खाणूच थंय तातूंत भरिल्ली आसा. आनी म्हत्वाची गजाल ही लेखका खातीर की ताका शिक्षणा परस अनुभव चड म्हत्वाचे जाय. अनुभव आसून शाळेंत वचना जाल्यार कोता येता, पण लेखका कडेन खंय अनुभव आसपाक जाय. बहिणाबाई चौधरी शाळेंतच वचूना, केन्नाच शाळेंत वचूना. ती खानदेशी अहिराणी बोलीत बरयताली, पण जिणेचो केदो मोठो अनुभव. तिची गाणी ती गायताली जिणेच्या अनुभवांतली, आनी ती गाणी अशी कितलीशीं गाणी तागेली गेलात, आनी जी गाणी ती गेली फकत पुतान सोपानदेव चौधरीन आयकली ती ताणें बरयली. आनी ते बहिणाबाईची गाणी म्हणून पुस्तक आसा, ज्या पुस्तकाचेर 100 PhD घेतल्यात. कितें जिणेचो अनुभव. अरे संसारच जसा तवा चुल्यावरी, आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. मॅडम, द हाऊस होल्डिंग इज लाईक अ बेकिंग पेन on a hearth. First you have to experience a burn and then you get a cake. So such experience she has written in that. So here the thing is that without experience, अनुभवाशिवाय तुमची साहित्याक अजिबात मोल ना. लेखकाचे सगळ्यात व्हडले म्हालवज म्हणटा ते अनुभव. लेखक 3 तरेन बरयतात. आमचे सकाराम बाबा हांगा आसात. 3 तरेन बरयतात. एक फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स, second person perspective, and third participatory method. फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स जे आसता, जे अनुभवांतल्यान येता मनशाच्या, तो जे जगता, तो जे पळयता, ताणें जे अनुभवला तातूंतल्यान तो व्हड जाला तें. आनी संवसारांतले बऱ्यांतलें बरें साहित्य फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्सांतल्यान आयलां. आनी अरविंद बाबा कडेन फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स आसा, देखून तांच्या साहित्याक एक वेगळी उंचाय येता. आनी हांव खरोच म्हाका तुमचे तोखणायशी दिसता. हांव तुमचे तोखणाय करपाचे वयाचो न्ही, म्हजे पेक्षा 20 वर्सांनी व्हड तुमी, पण एका फाटोफाट 2 कादंबरी बरयता तुमी अगदी कमी पिरियडांत ह्या वयात. कारण कादंबरी बरयत जाल्यार कितले अनुभव लागता, कितले पेशन्स लागता, कितलो काळ थंय वता ताजे भितर, आनी ते तुमी एका फाटल्यान एक बरयता आनी स्टँडर्ड साहित्य बरयतात. आनी खरेंच तुमकां म्हाका हॅट्स ऑफ टू यू अरविंद बाब. म्हाजे तकलेर हॅट ना, नाल्यार हांव तुमकां हात जोडटा हांगा, म्हणजे नाल्यार हॅट्स ऑफूच करता आशिल्लो. ह्या इतली तुमी प्रदीर्घ तुमचे विचार, चिंतन, खोलाय. आनी दुसरी गजाल म्हाका सांगनशें दिसता की तुमी खूब नशिबवान कित्याक तुमकां स्नेहलता बाय सारकी घरकान्न मेळ्ळी. कारण बायल बरी मेळप ही नशीब लागता. उदय बाब आसा, भाई आसा हांगा, दोगांच्योय बायल खूब सपोर्टीव. हांव भाभीक आनीक हाका उदय बाबाच्या घरकान्नीक नमन करून सांगता, आदरान सांगता, तूं रागार जायनाका. अरुण बाबा आमचे नूतन बाई बीर, आमचो हो आशिल्लो येदो व्हडलो तुकाराम बाब. तुमी जाणा तांचे घरकान्न कितें आशिल्लें, सदांच तक्रार करताले. एक अभंग आसता तेजेर, माझ्या 4 बहिणी नांदती सुखानी, माझी कर्मरेषा ऐसी कैसी. सॉक्रेटासाच्या घरकान्न सदांच कटकट करताले. म्हाका खूब फावटी दिसता सॉक्रेटस वचतना भोवतेक हो घरकान्नी पांयानूच तो ह्या व्हडलो फिलोसॉफर जाल्लो आसतलो म्हूण. ती एक दीस बडबड बडयली, घोवा कितें आज कितें उलोवपाक लागली. सॉक्रेटस वो की आसा, ती कपडे धुयताली. ते हे मेळ जाल्ले आशिल्ले, कपड्याचें उदक मेळ. वो कांयच उलयना. आनी जेन्ना पळय आमी दुसऱ्या कडेन झगडटा, तो जर कांय रिस्पॉन्स दिना जाल्यार आनी चड तिडक मारता. तिणी ती मेळ हे हाडलें उदक तें आनी हाजे तकलेर घालें. सॉक्रेटसान कितें करप, कितें म्हणत, अरे हे दोळसांग गडगडटाले, आज पावसूय पडलो. म्हळ्यार अशे परिस्थितींत अरविंद बाब तुमच्या घरकान्न केदी तुमकां मनासर. म्हाका हांगा पळयले बरें सदांच दिसता, वाह वाह रामजी जोडी क्या बनाई. खंयची फिल्मांतलें उर्जिता, हम आपके है कौन. तांकां पळयले बरोबर म्हाका दिसता. तुमकां सांगता
अरविंद बाब विनोदान म्हणटात की म्हजी ती अर्धांगिनी आपूण जें कितें सांगता तें अर्दच बरयत आसतली म्हणून घडये, पण ती अर्ध बरयना. म्हाका खात्री आसा की ती तें सांगतना आपलो एक बरो शब्द जर आसत जाल्यार तें वाक्य सुंदर करूंक निश्चितच तातूंत घालता आसतली. हे 100% खात्री. बरोबर न्ही स्नेहलताबाय? पळय, आनी म्हाका इतली हुशार म्हाका खबर आसा की अरविंद बाब संवसारांतली खंयचीय गजाल विचारल्यार सांगतलो, पण उड्ड मेथी कशें करतात ती सांगू शकताल काय म्हूण ती स्नेहलताबाई सांगू शकता. आज कांद्याचो भाव कितलो आसा? तुम्ही म्हणटाल न्ही बायलाचो आवाज ना म्हूण. बायलांचो व्हडलो आवाज आसता. ती विचारतात आज अमूक भाजी कर म्हळ्यार तुका खबर आसा आज कांद्याचो भाव कितलो आसा, आज अमक्याचो भाव कितलो आसा, म्हणटा हें बायलांकच खबर आसता. पण प्रत्येक कोण हुशार असो नासता की प्रत्येक पात्र हातूंत तो त्या हातूंत गटात तो हुशार आसता. आनी म्हाका स्नेहलताबाई सदांच चड हुशार दिसला, चड स्मार्ट दिसला. अरविंद बाब माफ करात हां, तुमकां राग येवचो ना, सत्य खरें. एक संस्कृतात श्लोक आसा, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै. ओम सहना ववतु हे ॲक्च्युअली विद्यार्थ्यांनी शिक्षकासाठी बरयला, पण ते सगळ्याकच लागता. भाटीकर बाबाक आनी तांच्या घरकान्नीक चड लागता. ओम सहना ववतु, मे गॉड प्रोटेक्ट बोथ ऑफ अस. आमकां दोगांची तूं सुरक्षा कर, रक्ष कर. सहनौ भुनक्तु, आमकां दोगांच्या उदरनिर्वाहाची तूं काळजी कर. आमची पोट भरू दी, ज्ञानाचें जावं आनी खंयचेंय जावं. सहनौ भुनक्तु, आमचे दोगांचे मे यू नरीश अस. सहवीर्यम करवावहै, आमी दोगांनी जे पळय आमी करतात एक बरोबर ते चड एनर्जेटीक जावं. आमकां तूं ताकद दी की एनर्जीन आमी तें काम करपाक जाय. सहवीर्यम करवावहै, दोग जाण. आनी तुमकां खबर आसतलें एडमिनिस्ट्रेशनांत आसता तें एक आनी एक मनीस जेन्ना काम करता तो तिसऱ्या मनशाचें काम करता, ताका सिनर्जी म्हणटात, सिंक्रोनायज्ड एनर्जी. 1+1 = 3 म्हणटा. सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, आनी जें आमी दोगांय मेळून करतात तातूंतल्यान आमकां चड एनर्जी मेळूं, तातूंतल्यान आमकां एनलायटनमेंट मेळूं, आमकां ज्ञान प्राप्त जावं. जें कितें आमी मेळटात हें तांकां दोगांक लागता. सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, आमच्या दोगां मदीं केन्नाच वितुश्ट येनये. ते वितुश्ट तुमच्या दोगां मदीं केन्ना येवचेय ना, आनी ह्या वयात तर बिलकुलूच येवचे ना. आनी एक गजाल तुमी लक्षात दवरात की तुमी दोगांन सचिन तेंडुलकरान 100 शेकडे मारले, 49 + 51, पण त्या 100 शेकडे मारतना त्यांचे बरोबर एक रनर धांवतालो, नॉन स्ट्रायकर एंडा वयले. तशें तुमी दोगांय एकमेकाचे नॉन स्ट्रायकर एंडा वयल्यान धांवपी, पण एकटोय तातूंत रनआवट जावूं जायना. शेकडे फुडले तशेंच आसतले आनी तुमी रनआवट जावचेय ना. अंपायर तसो रॉंग डिसिजन दिवचो ना. तुमी बरें कर आनी फुडें ओम शांती 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 ही तुमची जिणेंत शांती येतली, हातूंत दुबावूच ना. आनी हांव म्हाका दिसता म्हाका दिल्ले 10 मिनटां सोंपली, चड घेयला हांवें. सांगपा सारकें खूब आसा. म्हणटकच खंय तरी आमकां दात्यार बसले की होवी येतात, ती थांबोवची पडटा. आनी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हां, देव बरें करूं म्हणजे पळय अर्द मिनटां ताळी मारनाकात. म्हाका खूब जाण विचारतात तूं देवा मानना, कर्मकांडांतलो देवा मानना आनी तूं देव बरें करूं कसो म्हणटा. पळय हांव कर्मकांडांतलो देवा मानना हें 100% खात्री मानना हांव. पण देव नांवाची जी गजाल आसा न्ही, तुमकां एक उदाहरण दिता. एक फावटी तुमकां बरें समजतलें तें. रामकृष्ण परमहंसान आपली सगळी शिश्याक एक एक केळी दिली आनी सांगलें अशे जाग्यार वचून खावन येया की जंग तुमकां कोण पळयना. कोण खाटी पोंदा गेलो, कोण कपाटा फाटल्यान गेलो, खंय खंय वचून खावन आयले. आनी विवेकानंदान हातांतली केळी तशीच उरली. तो म्हणलें अरे नोरेन, तो ताका नोरेन म्हणटा. नरेंद्रनाथ ते गेले, तुवें खावं ना? ना म्हणलें, म्हाका पळयता सगळे कडल्यान. खंय? देर इज नो प्लेस वेर देर इज नो गॉड. हो गॉड कळ्ळें न्ही. 3 एक हो गॉड. कोण हो गॉड? जो हांव आतां स्वास घेता तो, हो मायक, तुमी सगळे, हांव, हे सगळी फुलां, आमी ज्या गाडयेन येयलात ते गाडी,
36 मूल तत्वां संवसारांतली ती त्याक संबंदीत आशिल्ली गजाली पंचमहाभूत हे गॉड, कारण ह्या शक्तींतल्यान आमी जे मेळयतात तातूंतल्यान आमी हें सगळी निर्मणी केला तो गॉड, आनी तोच आमचो बरें करता. एक 3 शेर सांगता आनी थांबता. म्हाका कोण ते शायर हे खबर ना. म्हाका दिसता पयलीं एक गालिब आसतलो, इकबाल आनी दुसरो फराज असू येता, सारकें याद ना. तो म्हणटा, पीने दे मुझे मस्जिद में बैठ कर वरना बता दे ऐसी जगह जहाँ खुदा नहीं. म्हाका दिसता हो गालिब आलो, मिर्झा गालिब. दुसरो बऱ्याच वर्सां इकबाल ताका जाप दिता, मस्जिद खुदा का घर है पीने की जगह नहीं, चला जा काफिर के दिल में वहाँ खुदा नहीं. हो इकबाल ताका जाप दिता. आनी ताजे नंतर फराजान हाका जाप दिले, होकर आया हूँ काफिर के दिल से, खुदा मौजूद है वहाँ लेकिन उसे पता नहीं. हो म्हजो देव, हो तुमचे सगळ्याचें बरें करूं अशें मागता आनी परतून एक फावटी देव बरें करूं अशें म्हणटा. खूप खूप देव बरें करूं सर. फुडल्या सुवातेर आमच्या मदीं आसात आमचे मुखेल सोयरे भौमानिस्त अवधूत बाब तिमले. हांकां अख्खें गोंय वळखता. गोंयचे नामनेचे उद्योजक, फॉमेंतो ग्रुपाचे अध्यक्ष. फॉमेंतो ग्रुप वेगवेगळ्या मळाचेर कार्यरत आसा. मायनिंग, हॉस्पिटॅलिटी, भलायकी, शिक्षण तशेंच मिडिया अशा साबार मळांचेर तांचो भरीव वावर चालू आसा. हांव मागता आयचे मुखेल सोयरे भौमानिस्त अवधूत बाब हांचे लागीं तांणी आमचे मुखार तांचे मुखार विचार मांडचे. परत म्हाका अरविंद बाबान हांगा उबो केला. तो बरयत वता, ताची इतली स्पीड आसता की म्हाका भाशण दिवपाक सोंपें पडना. 2 भाशणां केलीं की आतां कितें म्हणटलो आनीक अशे तरेन म्हजेर वजन पडलां. आनी हें वजन चड पडलां कित्याक हांगा कोंकणीचे पेजाद प्रेमी आसात. पेजाद हो पुर्तुगेज वर्ड, पूण वजनदार प्रेमी आसात. ताका लागून मातशें हार्टबीट चडल्या की आतां हें उलयत तें बरें कित्याक वजनदार आसपा जाय. म्हणून हांव जेन्ना आयलो हांगा तेन्ना विचार करत आयलो कितें उलोवं. अजून पर्यंत पॉयंट येना म्हजें, म्हणून हांव मनूच उगडी करता. पयलीं म्हणजे अरविंद बाब आनी लताबाई, I can consider they are the first couple of कोंकणी. जोडी बी अशी couples usually don't work together. There is a housewife, there is a professional, आनी बरे भशेन ती जॉयन जातात. पूण ही कोंकणीची रथ चलयतात. आनी म्हाका हांगा येवन और आमकां येवन हांगा आमची मूळ दिश्टी पडटात. परत आनी हात लायना. तातूंत भितर जेन्ना हांव पळयता हांगा कान उकडे करून बशिल्ली तुमी आनी उदय बाबा सारके हांगा स्टेजीचेर बसल्या ते सगळे कोंकणी आयकुपा आयल्यात, कोंकणीची कितें म्हत्व आसा तें मेजपा आयल्यात आनी अरविंद बाबाक शाबासकी दिवपा आयल्यात. अरविंद बाब, हें हांवें 2 जीं पुस्तकां वाचलीं ना आत पर्यंत, पूण हाजे पयलीं जाणा आशिल्लो हांव. तूं जेन्ना जायात जागे प्रोग्राम हेंच तांबडी शर्ट घालून टॅलिव्हिजनाचेर येतालो, म्हाका दिसता तुका हें तांबडी शर्ट आज लताबाईन दिलां आसतलें. एकच शर्ट आसा काय 2 बी आसात? तर हें दिश्टी पडटलें आमकां टॅलिव्हिजनाचेर हें तांबडी शर्ट. म्हणजे हो तांबडो फ्लॅग म्हणजे बी केअरफूल. आय एम गोइंग टू चेज यू. आय वील फोर्सफुली सेट यू रायट लायक अ मास्टर. हो अरविंद बाब चॅनलाचेर येतालो आनी हे प्रोग्राम करतालो. आनी मागीर एक घटना जाली, ताणें हें जर्नलिजम सोडलें आनी म्हाका एटलांटा साकून फोन करता, ना खरें तें आनी चड नाका. हांवें अरविंद बाब तुका जाय तें, कित्याक म्हाका ताका खूश करपा जाय आशिल्लो की ना 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 आनी चड. सो तेन्नाच्यान तूं जर्नलिजम सोडली ताणें, पूण एक्टीव जर्नलिजम सोडलें. एक्टिविजम सोडली ना.
तो बॉर्न एक्टिविस्ट हें म्हाका हालीं कळपाक लागलां म्हणजे आफ्टर रिटायरमेंट. म्हाका दिसलें तो ब्युरोक्रेट म्हणून एक. तो जेन्ना रिटायर जालो तेन्ना सगळें जें ताणें सगळें पेंट अप हें आशिल्लें फिलींग तें भायर काडलां आनी ताणें तें एक्टिविजम सुरू केलां. आनी ह्या हांव ताका 35 वर्सां पळयता, 25 वर्सां पळयता और 55 वर्सां पळयता. हें एक्टिविजमान तो बिकम्स यंगर आनीक हाव अनस्टॉपेबल ही इज यू कॅन सी इन द रायटिंग्स. सो ही इज अ रायटर आनीक आय विल से सिरियल रायटर. ते तुमी सिरियल आंत्रप्रिनर, सिरियल किलर्स बी म्हणून आयकलां आसतलें, वो सिरियल रायटर. आनी देरफॉर ही हॅज टू बी अ थिंकर, अदरवायज हाव कॅन यू रायट कंटिन्युअसली. आनी हें जातकीर तो सोशल रिफॉर्मर. कित्याक हें जें बरोवन दवरतात तें आनी एक वर्सांनी वर्सां 100 वर्सां 150 वर्सां उरतलें. कित्याक आतां स्टोरेजी बरें आयल्या, डिजिटल स्टोरेज मेळटा म्हणून केन्ना रेफरन्स पॉयंट मेळटलो. आनी म्हणून तें बरें दिसता आमकां की हें बरयलें उरतलें. बरोवप आनी वाचप 500 वर्सांची गोश्टी. ताजे पयलीं बरोवप म्हणटा नाशिल्लें. आमी काणयो आयकताले, स्टोरी टेलिंग. काणी सांग रे. आतां काणी सांग म्हणल्यार कितें म्हणटा, ही काणी आयकल्या, ही कितें काणी सांगपी वो. पूण तेन्ना काणी सांगपी वॉज अ प्रोफेशन. आनी ते काणयांतल्यान आमी 1000, 2000, 3000, 4000 वर्सांचो आमचो इतिहास आसा. रायटींग एंड रिडींग इज ओन्ली 500 वर्सांचो इतिहास. म्हणून आतां आमकां ह्या रायटिंगांतल्यान अरविंद बाबाली काणयो परत आमकां आयकुपाक मेळटल्यो. अरविंद बाब, यू आर 85 years यंग. म्हाकाय केन्ना कितें येता, तुजो वाडदिवस केन्ना, लास्ट टायम तुका विश केल्लो पूण हांव विसरलो एग्जॅक्ट डेट. वाडदिवस आमी म्हणटात, कोणें म्हणलें म्हाका विचारलें, ये क्या बात कर रहे हैं आप. आई सेड दिस इज बर्थडे. हाँ ऐसा बोलो, जन्मदिन. आई सेड नहीं, वाडदिवस मीन्स यू आर ग्रोइंग. सो अरविंद बाब इज ग्रोइंग, still growing. Lataba is with him to grow together. So this is the growth of a mind. एक कोण बरोवपी आशिल्लो ताणें म्हणलें, you stop growing and you become old. So Arvind Bab, may you continue to grow. Every Vadivas is your growth year. अरविंद बाब बरयत आसा एथिक्साचेर, एथिक्स इन डेमोक्रेसी. लोकशाही म्हणजे डेमोक्रेसी. तो हाय हाय म्हणटा, म्हणल्यार डेमोक्रेसी हुश हुशें जालें ना कोंकणीन म्हणप. म्हणल्यार आतां डेमोक्रेसीक जर तुवें उडयली, उरली कितें म्हण ताजे अर्थ कितें की असली डेमोक्रेसी हाय हाय ही आतां जी चल्ल्या तरेतरेची डेमोक्रेसी आसात. रशियेकय आनीक वोटींग आसतलें, ती एक डेमोक्रेसी. पाकिस्तानाकय वोटींग जाता, ती एक डेमोक्रेसी. अमेरिकेक चल्लां एक नाटक, ती एक डेमोक्रेसी. तरेतरेची डेमोक्रेसी आसात. जपानाकय डेमोक्रेसी पळयल्या, रायट टू वोट आनी हें तें. सो ही जी डेमोक्रेसी पळयल्या आमी, ताका अजून आमी वर्ड राजकारण म्हणटात. दॅट मिन्स यू आर स्टार्टींग अगेन विथ अ किंग. राज म्हणल्यार किंग. So it is still the rule of the king. It is not really speaking, only king had changed and he is for 5 years or 10 years or 15 years. But the thinking has not changed. We the people, हें आमच्या रक्तां आयलें ना. अमेरिके बसून कॉन्स्टिट्यूशन जें सुरू जाल्लें, आमगेले लर्नेड जस्टिसीस आसात तांकां बरेंच खबर आसा. वी द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन आमचें सुरू जातना वी द पीपल म्हणटात. मागीर कितें, मागीर सगळें नाटक सुरू जाता आनी अशें तशें जाता. आनी हे आमकां आमचें राज्य करपाक हे रुलर बसतात.
5 वर्सां आमकां हालयतात आनी इलेक्शना वेळार आनी नाटक जाता, परत येतात जाग्यार, आमी थंयच उरले. सो शेवटी हे राजकारण आनी पॉलिटिक्स आनी लोकशाही हाय हाय म्हणटा तें आमी कारण. ब्लेम इज ऑन अस. एन अरविंद बाबा म्हणलां, आमी जर सुदारली ना हे रुलर कशे सुदारतले. सो आमी जेन्ना इलेक्शनाक अशे शॉर्ट टर्म गेन्स पळयतात, कॉम्प्रोमायजींग अवर लाँग टर्म फ्युचर. हें पुस्तकां तुमकां जेन्ना ही तुमी 2 पुस्तकां वाचतले आनी वाचल्या आसतलीं, हें तुमकां दिश्टी पडटलें की शेवटी आमी कितें केलें. प्रत्येक वेळा आमी तांचेर पॉयंट आवट करतात, वो 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 पळय आं, जेन्ना तूं एक बोट दुसऱ्याचेर दाखयता 3 बोटां स्वताचेर पडटात. हें ह्या पुस्तकांतल्यान ज्ञान मेळपा जाय आमकां. आनी वाचून एक वेळो न्ही 2 वेळो वाचून हाजेर आमी एक्शन करपा जाय. कितें तरी कार्य करपा जाय. एक डेस्टिनेशन आसता. मोटिवेशन नाजाल्यार पॅशनांतल्यान तुका एक डेस्टिनेशन म्हणजे एक दिश्टी पडटा कितें बरो कितें करतलो म्हणून आपूण. पूण पॅशन वील डिफायन युअर गोल, बट हॅबीट वील टेक यू देर. संवय एक जी आसा न्ही, ती संवय जर ना तुजी तें मागीर डे ड्रिमींग उरलें. ह्या प्रमाणे संवय ज्यो आसा आमच्यो त्यो बदलपा जाय. आनीक हें अरविंद बाब, नेक्स्ट फ्यू रायटिंग्स दॅट यू डू, प्लीज कीप इन मायंड द वर्ड हॅबीट, संवय. आनी त्या संवयो जश्यो आमच्यो बऱ्यो जाल्यो त्यो मागीर आमी आमचो स्वभाव बरो जातलो आनी त्या स्वभावांतल्यान आमी बरे भशेन वागतले आनी आमकां बरे लिडर मेळटले. ते लिडर बरें करपाक आमकां खूब सुदारणी करपा जाय आमचे भितर. सो हें म्हाका नेक्स्ट एडिशन तुगेल्या पुस्तकांतल्यान पळोवपा जाय. कसो हॅबीट म्हणटा तो चेंज करप. कोणें म्हाका म्हणिल्लें हॅबीट चेंज करपा इजी न्ही आं म्हणून. तर हांवें सांगलें कितें रे बाबा, हॅबीट मरे तें चेंज करपा जाता. ना ना पळय म्हणपा लागलो, HABIT, H काडून उडय, अ बीट रिमेन्स, A काडून उडय, बीट रिमेन्स, B काडून उडय, इट रिमेन्स. म्हणजे ह्या प्रमाणे हॅबिटाचेर हात लावप आनी हॅबीट चेंज करप ही मोठी अशी कठीण अशी गोश्ट आसा की आमी करची पडटली. नाजाल्यार परत हे पावरां येतले, परत तूं पुस्तकां बरयतलो, परत हांव हांगा स्पीच दितलो आनी शेवटी परत अशें जातलें. अरविंद, तुमी फायनान्साक खूब एज अ प्रोफेशनल यू हॅव डेल्ट वीथ नंबर्स. आय हॅव सीन यू एज अ चेअरमॅन ऑफ पोर्ट ट्रस्ट. आनी थंय ठक ठक करून तुमकां गणीत येतालें. आज म्हगेल्या गणिता प्रमाणे वी आर awaiting a downfall, complete collapse of administration. What we have seen, the roads in Panjim or some or troubled areas here and there is only the surface. तूं म्हणटलो तुका खंयचें कळटा? म्हाका 2 गणितां कळटात. तुवें जर कोणें जर रीण काडलें तर रीण तुका दिवपा जाय परत. बरें, रीण दिलें ना जाल्यार इंट्रस्ट तरी दिवपा जाय. आनी तुवें लोकांक कामां जर लायल्यात तांचो पगार दिवपा जाय. खूब गव्हर्मेंट आसा इंडियेक, तातूंत भितर गोंय पडलां आतां. ते रीण पगार करपा शकनात. रीण पगार सोड, इंटरेस्ट पगार करपा शकनात आनी गव्हर्मेंट सर्वंटाची सॅलरी दिवपा शकनात. अरे पूण म्हाका मेळ्ळी मरे सॅलरी अशें म्हणून आयकतलो. ते आनी रीण काडून मेळटा सॅलरी. सो रिणार रीण हाजेर ही नेक्स्ट टायटल आय एम रिक्वेस्टिंग यू, रिणार रीण हें मातशें हाजेर बरें. गोंय म्हणटा तें ट्युरिजमाचें आयकलां आसतलें तुवें. आनीक आमी जेन्ना ट्युरिजम सुरू केल्लें तेन्ना एक गांव आशिल्लो मॉलडिव्स म्हणून. त्या गांवांक ट्युरिजम बसून नाशिल्लें, नुस्तीं गरयताले ते आनी तातूंत भितर थोडी कितें मरीन इंडस्ट्री आशिल्ल्यो, फिशींग इंडस्ट्री. आज मॉलडिव्साचो पर कॅपिटा हायेस्ट इन साऊथ एशिया, amongst the top 30 highest in the world, $10,000. India's per capita $2,000. Bangladesh has overtaken India
गोंयचो पर कॅपिटल आसतलो 3,000 कित्याक आमची थोडी श्रीमंतकाय आसा, पयलीं आशिल्ली. आनीक हें सगळें पळयतरीर भंय दिसता. आनी रीण 30,000 कोटीचें पळयतरीर एट 9% रेट, म्हणजे दिसा 10 कोटी रीण, दिसा 10 कोटी गव्हर्मेंट सर्वंटाचो पगार, हें पळयतकीर म्हाका कलकल येता. पूण आमी कितें, अरे कांय जायना रे अशें. पूण एक दीस जाता तें ठट्ट करून एक दीस हार्ट एटॅक येता. तर प्रत्येक दिसा हार्ट एटॅक येना. म्हूण हाजेर म्हाका तरी दिसता की आमी तकली वापरून करचें पडटलें कितें, नाजाल्यार एक हो बॉम्ब जो आसा आमच्या तोंडार फुट्टलो. आनीक अरविंद बाबान म्हज्या लक्षांत घेतलां की हें ही नॉलेज जायत जागे ह्या सब्जेक्टाचेर कशें मुखार हाडटलो. सो माय रिक्वेस्ट इज विथ द सेम रेड शर्ट, वन्स मोर यू हॅव टू कम ऑन टेलिविजन and explain to Goa what is the near future, not distant future, near future, maybe tomorrow. हें जें आसा तें एकवट्यान भाशणांत आयकलें हांवें भरपूर. इंडिया इज 5th largest economy, going to be 4th largest economy, going to be $5 trillion economy. पूण जेन्ना तूं खरें पळयता गुगला भितर, वी आर 131 इन पर कॅपिटा इन्कम. हें भंय म्हाका दिश्टी पडना. दिश्टी पडटकीर दोळे मुखार सोंसूं जायना. म्हणून हांव आनी चड उलयना. अरविंद बाबा तुमी टॅलिव्हिजनाचेर पळयात, आनी अरविंद बाब आनी एक पुस्तक बरय तूं, आनी हांव म्हजी तयारी करता भाशण दिवपाची. थँक्यू. खूप खूप देव बरें करूं सर. तुमचे खूप मोलादीक विचार तुम्ही आमच्या मुखार मांडले. तर आमकां आतां सगळ्यांक उमळशीक लागल्या. आमकां सगळ्यांक आतां कार्यावळींत फुडें वतना उमळशीक लागल्या, ती म्हणल्यार आयच्या कार्यावळीचें अध्यक्षीय भाशण. हांव मागता आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष आमचे सगळ्यांचे मोगाळ भोवमानेस्त उदय बाब हांच्या लागीं तांणी आपले विचार आमच्या मुखार मांडचे, अध्यक्षीय भाशण करचें. अवधूत बाब तिमलो, भोवमानेस्त गायत्रीबाई सराफ, भोवमानेस्त देविदास बाब कदम, भोवमानेस्त अरविंद बाब भाटीकार, भोवमानेस्त स्नेहलताबाई भाटीकार, भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार, भोवमानेस्त उर्जिताबाई भोबे, सभाघरांत आशिल्ले मानेस्त साहित्यकार, निवृत्त न्यायमूर्ती, अध्यापक, कलाकार, साहित्याचे रसीक, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. अरविंद बाबाली 2 पुस्तकां आज उजवाडाक आयल्यांत. तातूंतल्या एकाचें नांव आसा लोकशाय कितें तें. ह्या प्रस्नाक आमचे कवी मनोहरराय सरदेसाय हांणी आपले पद्दतीन एक जाप खूब वर्सां आदीं दिल्ली आसा. लोकशाय हे नांवाचेच कवितेंत ही जाप आसा. आनी जाप अशी आसा: पांडुलो पाडो गोंदुल्या गाड्याक, काटुलो कोंडो आंतुल्या आड्याक. पांडुलो पाडो गोंदुले गाड्याक, काटुलो कोंडो आंतुल्या आड्याक. लादरुल्या शेतांत पेदरुली गाय ही लोकशाय. हें एकच कडवें, पूण कविता बरी लांब आसा. आतां मनोहर बाबान लोकशाय कितें तें सांगलां. अरविंद बाबान लोकशायेक हाय हाय म्हळ्या. मनोहरराय लोकशायेची व्याख्या करून थांबला आयचे परिस्थितीत. अरविंद बाबान बडी हाणल्या. आता मनोहर बाबाची क्षमा मागून अरविंद बाबाले दुसरे पुस्तकाचें जें नांव आसा लोकशाय हाय हाय, तें जर हाका जोडलें तर मागीर हें आनीक एक कडवें जाता. तें अशें: लादरुले शेतांत पेदरुली गाय
ही लोकशाय लोकशाय हाय हाय. लोकशाय आमच्या देशांत आसा आनी लोकशाय हे सरकार चलोवपाचो बऱ्यांतलो बरो मार्ग अशें संवसारांत लोक मानतात. पूण लोकशायेंतले नागरीक जेन्ना मोने जातात वो मोने रावतात तेन्ना ती लोकशाय सारकी चलना. नागरीक जेन्ना मोने रावतात तेन्ना लोकशायेचें रुपांतर एकाधिकारशायेंत जाता आनी ल्हवू ल्हवू हे एकाधिकारशायेंतल्यान हुकुमशाय जन्माक येता. आयचे घटकेक जगांत 6 ते 7 राष्ट्रां आसात जंय ही एकाधिकारशाय चलता. म्हणजे अशें की वेंचणूक जाता, वेंचणुकेंतल्यान मनीस सत्तेर पावता, पूण एक फावटी सत्तेर पावलो की तो राज जाता. तो लोकप्रतिनिधी उरना, तो लोकांचें मन समजून घेना, त्या लोकांचें मत समजून घेना, तो ताका जाय तेंच करता. हें संवसारांत चल्लां. अवधूत बाबान सांगलां त्या प्रमाणे हाज्याय फुडें वचून हुकुमशायोय चलतात जगांत. ही फुडली फेज. म्हणटा आमकां जर तशें घडिल्लें नाका, लोकशायेची एकाधिकारशाय आनी एकाधिकारशायेची हुकुमशाय अशें जर घडिल्लें नाका जाल्यार नागरिकांनी उलोवचें पडटलें, व्होकल जावचें पडटलें. नागरीक मोनो रावलो जाल्यार ताजे मनांत कितें आसा, सरकार करता तें योग्य करता काय चूक करता, हें सरकाराक कळपाक मार्ग ना. नागरीक मोनो रावता तेन्ना घडये सरकाराक दिसूं येता, इंग्लीश भाशेंत म्हणणी आसा तशी, सायलन्स इज कन्सेंट. म्हणजे जर लोक शांत आसा, लोक कांय उलयना जाल्यार हांव करता तें बरोबर आसूंक जाय म्हणून तो उलयना. अशी समजणी जर सरकारान करून घेतली तर चुको जायत रावतल्यो, कारण ती चूक म्हणून दाखोवपाक कोण फुडें सरना. आनी तशें केलें बगर लोकशाय सुदारना. आमच्या संविधान आमी जेन्ना 1950 मानून घेतलें तेन्ना मूलभूत हक्क आशिल्ले नागरिकांचे, पूण मूलभूत कर्तव्यां सांगूंक नाशिल्लीं. पूण मागीर संविधानांत बदल करून नागरिकांची मूलभूत कर्तव्यां सांगिल्लीं आसात. नागरिकय ती लक्षांत घेनात आनी कोणूय ती लक्षांत घेनात, ही गजाल वेगळी. पूण अजाप म्हळ्यार त्या कर्तव्यांनी नागरिकान व्होकल जावचें, नागरिकान उलोवचें, नागरिकान बरोवन आपलें मत व्यक्त करचें अशें खंयच सांगिल्लें ना. खरें म्हळ्यार हें पयलें कर्तव्य. दुसरें कितेंय फुडें सांगचे पयलीं नागरिकान करूंक जाय तें हें. आनी हाचें कारण अशें की तो जो वयर वचून बसला तो कोण? तो म्हजो प्रतिनिधी न्ही. म्हणटा तो जर म्हजो प्रतिनिधी जाल्यार म्हाका कितें जाय, म्हाका हें योग्य दिसता काय अयोग्य दिसता हें ताका कळपाक नाका. आनी तें कळटलें जाल्यार हांवें उलोवपाक नाका, हांवें सांगपाक नाका. घडये जाणी संविधानांत बदल करून तें प्रोविजन हाडलें. तांणी गृहीत धरलां आसूं येता की लोकशाय म्हणटकच लोकांची सत्ता, आनी लोकांची सत्ता म्हणटकच लोकांक उलोवपाचो,
हक्क तर आयलोच, पूण तें तांचें कर्तव्य आसा. हें गृहीत धरलां आसूं येता आनी म्हणून तें कर्तव्य म्हणून सांगिल्लें ना स्पश्ट उतरांनी. पूण तें कर्तव्य आसा हे विशीं दुबाव ना. हें उलोवन करूं येता. जांचे कडेन बरोवपाची कला आसा तांच्यांनी बरोवन करूं येता. हें टेलिव्हिजनाच्या माध्यमांतल्यान करूं येता. हें सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान करूं येता आनी हें अनेक रितींनी करूं येता. करपाची इच्छा जाय हें म्हत्वाचें. आनी हें जायना तें म्हजे नदरेन नागरिकांचें दुबळेपण. आनी हें नागरिकांचें दुबळेपण लोकशाय दुबळी करून उडयता. हें नागरिकांचें दुबळेपण आमकां सतायता. आतां नागरीक उलयना कित्याक? वेगळीं वेगळीं कारणां आसात. समाजाचें एक ल्हानशें सेक्शन अजून असाक्षर आसा. ताका कितें घडटा म्हणटा तेंच कळना. तो सोंसता भोगता कितें वाट्याक येता तें, पूण हें कित्याक लागून घडटा आनी तें कशें बदलपाचें हें ताका कळना. दुसरें एक सेक्शन अज्ञान आसा. शिक्षण आसा थोडेशें, पूण अज्ञान आसा ह्या गजाली विशीं. लोकशाय म्हणजे कितें? लोकशायेंतले आपलीं कर्तव्यां आनी आपले अधिकार कितें? सरकार म्हणजे कितें? सरकार कशें चलूंक जाय? संविधान म्हणजे कितें? संविधान कशें मानून घेवंक जाय? हें तांकां बाड्यांक कळना म्हणून ते उलयनात. आनी एक सेक्शन आसा जें भिडमुर्वतीक लागून उलयना. भिडमुर्वत म्हणटकच कशी? समजुया हांवें एका मंत्र्याचेर टिका केली, फाल्यां तो मेळ्ळो जाल्यार तोंडाक दोळ्यांक दोळे कशें दितलो? ताका वायट दिसचें ना? ही भिडमुर्वत. आनीक एक सेक्शन आसा जें भिता. भिता, अक्षरशा भिता. सत्य उलोवपाक भिता. सरकार चुकता जाल्यार चुकता म्हणून सांगूंक भिता. सरकार बरें करता जाल्यारूय शाबासकी दिवंक फाटीं रावता. सगळे दृश्टींनी भिता हो भिवकुरो नागरीक. आनीक एक निमाणें सेक्शन आसा तें सुवार्थी नागरिकाचें. सुवार्थ कसो? हांवें जर देविदास बाब मंत्री आसा धरया आनी हांवें जर ताचेर टिका केली, फाल्यां म्हजें कसलेंय काम करपाक हांव खंयच्या तोंडान ताचे म्हऱ्या वतलो? हो म्हाजो स्वार्थ. ती ताका दुखोवप ना आनी ताका दुखयलो जाल्यार फाल्यां घडये म्हजें काम जावचें ना. भंयाचो आनीक एक प्रकार आसा की हांव कितें उलयलो, हांवें टिका केली, हांवें हें बरें हें वायट म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाका कितेंय त्रास करीत जाल्यार ईडी CBI कुशीन दवरया, कित्याक तितले पयशे ना आमचे कडेन. पूण पुलिसाक तरी धाडून व्हरूं येता. 4-4, 5-5 वरां बसून पुलीस स्टेशनाचेर बसोवं येता. तें कोणाकय करूं येता. पयशे आशिल्ल्याकय करूं येता आनी पयशे नाशिल्ल्याकय करूं येता. हें भंय. ह्या वेगळे वेगळे कारणां खातीर आमची लोकशाय बरी चलना आनी लोकशाय सारकी चलना म्हणून आमची सत्तेर पाविल्लीं सरकारां सारकीं चलनात. अरविंद बाबान सरकारी सेवेंतल्यान मेकळो जातकच हें कर्तव्य नागरिकाचें बेस बरे रितीन पाळ्ळां. तांणी तें उलोवन केलां कितलेशा सभांनी, कितलेशा माचयां वयल्यान बरोवन केलां, कित्याक ती कला तांचे कडेन आसा. आनी टेलिव्हिजनाच्या माध्यमांतल्यानूय केलां. बाबान सांगलां तशें.
दुसरे उतरांनी जाल्यार अशें म्हणूं येता की अरविंद बाबान सत्ते वयल्या लोकांक खूब फावटी तांबडो फ्लॅग दाखयला. आनी हो तांबडो फ्लॅग केन्ना दाखयला? सुवार्थाक लागून दाखोवंक ना. जेन्ना नागरीक ह्या नात्यान म्हाका दिसता की हें सारकें जायना म्हणून, जाल्यार तें सांगप हें म्हजें कर्तव्य. तें कर्तव्य तांणी पाळ्ळां आनी तातूंतल्यान हीं पुस्तकां जन्माक आयल्यात आनी तें गरजेचें. सगळ्यां कडेन ही कला नासता हें खरें, पूण जाचे कडेन बरोवपाची कला ना वा टेलिव्हिजनाचेर वचून उलोवपाची कला ना, तांणी दुसरे तरांनी तरी आपलें मत उक्तावपाची गरज आसा. आनी हें घडलें ना जाल्यार लोकशाय ही लोकशाय उरतलीच म्हणपाची खात्री ना. जशें आज जगांतल्या 6-7 राष्ट्रांनी घडलां, देखी दितलोच जाल्यार हंगेरींत ती परिस्थिती आसा, टर्कींत ती परिस्थिती आसा आनी आमच्या देशांतय ती परिस्थिती हळू येता. लोकशायेंतल्यान एकाधिकारशाय आनी एकाधिकारशायेंतल्यान मागीर हुकुमशाय हें जर आमकां वाट्याक आयिल्लें नाका, जाल्यार नागरीक ह्या नात्यान आमी जाता तितले व्होकल जावपाची गरज आसा. आनी एक दोग जाण न्हय, हो आवाज लोकांचो आसपाची गरज आसा. अखेर सरकार कोणाचें? सरकार जर लोकांचें, लोकां खातीर चलपाचें, लोकां कडल्यान चलपाचें, जाल्यार तो लोक ओगी रावलो जाल्यार कशें सरकार चलतलें? ज्या लोकांचें सरकार, त्या लोकांनी आपलें मत आनी आपलें मन उक्तें केलें ना जाल्यार तें सरकार योग्य मार्गा वयल्यान चलतलेंच म्हणपाची खात्री ना. अरविंद बाबाले ह्या 2 पुस्तकांनी आनीकय कांय तरा पळोवंक मेळटल्यो. लोकशाय हाय हाय आसा, तातूंत लेख आसात. तो स्तंभ, ल्हान लेख, स्तंभ जाल्ल्यान ल्हान लेख आसात आनी खूब म्हत्वाचे विशय तातूंत आयिल्ले आसात. कांय विशय घडये प्रासंगीक आसात त्या वेळावेले, पूण कितलेशेच विशय आसात की जे गोंयांक हाजे फुडेंय त्रास दिवंक शकतात. देखून तांचो अभ्यास जावपाची गरज आसा आनी त्या विशयाचेर आनीकय लोकांनी उलोवपाची गरज आसा. लोकशाय कितें तें ह्या पुस्तकांत 2-3 प्रकार वेगळे आसात. कांय कडेन 2-3 बुलेट पॉयंट्स म्हणटात तशेंच आसात. लांब लेख बरयल्लो ना, इलेबोरेट केल्ले ना, पॉयंट्सा वेल्यान समजून घेवपाचें. जाल्यार कांय कडेन नाटक आसा. नाटक हें म्हजे नदरेन टिका करपा खातीर एकदम बरें साधन. नाटकांतल्यान विनोदूय बरो जाता आनी विनोद लोकांक आवडटा आनी त्या विनोदांतल्यानय आमकां कितल्योश्यो गजाली कळटात, दाखोवन दिवं येतात. म्हणजे हे 3 प्रकार ह्या दुसरे पुस्तकांत आयल्यात. अरविंद बाबाचे कांय अडचणी आसात भलायकेच्यो, अशें आसूनय सातत्यान इतलो वावर करप हें रेर. खुबशे कडेन अशें घडना. ताका म्हाका एक वेगळी तांक लागता मनाची आनी कुडीची बी. ती तांक अरविंद बाबान दाखयल्या आनी त्या निमतान ही पुस्तकां भायर सरल्यांत. हे खातीर अरविंद बाब तुका परबीं. आनीक एक पुस्तक आसा तें उडिया भाशेंतल्या कथाचें भाशांतराचें, अणकाराचें. मॅडम गायत्रीजी, very few of us know what's going on in Odia literature. Some of us know the names of some Odia authors. But all of us know about Fakir Mohan Senapati. He has been
our hero and inspiration. We have our own Shanai Bab, and we see many similarities between the two. What he did for Odia literature, what Fakir Mohan Senapati did for Odia literature was done by Shanai Bab for Kokni language and literature. So we have a respect for your elders who did everything to develop Odia language and literature. And we are always inspired by their work. उडिया भास आसामी भाशे भशेन बंगाली भाशेक इल्लीशी लागीं. तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतलें की आमचे महाराष्ट्रांतले लोक जशे कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणटाले तशे एका काळार बंगाली लोक उडिया आनी आसामी ह्यो दोनूय भाशा आमच्यो बोली म्हणटाले आनी तांकांय संघर्श करचो पडला. ते विस्तारवादी प्रवृत्ती कडेन तांकांय बी संघर्श करचो पडला आनी त्या संघर्शांतल्यान भायर सरल्यात. आतां ही खबर खूब पयली आमची पयली, ताका लागून ते आमचे फुडें पावल्यात. पूण हें घडलां. पूण अशें आसुनूय तांणी आपलें साहित्य जितले तरांनी वाडोवंक येता आनीक त्या साहित्याचो दर्जो जितले तरांनी वाडोवंक जाता तें करपाचो प्रयत्न केला आनी आजूय बी तो चालू आसा. आतां तांचे बाबतींत आमचे बाबतींत एक फरक आसा. फरक असो की तांच्या सरकाराक भाशेचेर राज्य आदारून कित्याक केलां हाची जाणीव आसा. भाशा हे संस्कृतीची बुन्याद म्हणपाची जाणीव आसा. आनीक ह्या भोवभाशीक देशांतल्यो भाशा सगळ्यो वयर सरच्यो, त्या भाशांचेर आदारिल्ल्यो संस्कृतायो सगळ्यो वयर सरच्यो आनी आमचे देशाचें कंपोजीट कल्चर सगळे नदरेन विकसीत जावचें हो जो कॉन्स्टिट्यूशन च्या फावंडरांचो हेतू आशिल्लो तो हेतू उडिया आसामी बंगाली ह्या लोकांक खबर आसा. आमचे जे लोक सत्तेर पावतात तांकां हें कांय खबर नासता. तांकां संविधान कशें घडलें, राजभाशे संबंधान कितें घडलें, कितें चर्चा थंय जाली, गोंय घटक राज्य कित्याक जावंक पावलें आनी घटक राज्य जातकच ह्या गोंयान आतां कोंकणी भाशे संबंधान कितें करूंक जाय हाजी जाणीव अजिबात ना. सादी गजाल, ओपिनियन पोलांत आमी जिखले म्हणून विधानसभा उरली. विधानसभा उरली म्हणून राजभास कायदो पास जावंक पावलो आनी राजभास कायद्यांतल्यान आमी आमची भाशीक आयडेंटिटी दाखयली म्हणून गोंयांक घटक राज्य मेळूंक पावलें. आनी घटक राज्य मेळूंक पावलें म्हणून 12 जाणांक थंय मंत्र्यांची कदेलां तापोवंक मेळ्ळीं. पूण जे कोंकणी भाशेक लागून ही कदेलां तांकां मेळ्ळीं ते भाशे खातीर कितेंय करपाची इच्छाच ना. इच्छाच ना. वाट ना अशें न्ही, वाटो खूब आसात, इच्छाच जाय. मोग आसल्यार हून वडे घांटार पावता तशी एक म्हणणी आसा. जाय तो मोग, अभिमान, भाशेचो मोग आनी भाशेचो अभिमान आसत जाल्यार आज आमी खंयचे खंय पावतले आशिल्ले. आमची कोंकणी भास घडये उडिया आसामी कडेन कॉम्पिटिशन करूंक पावतली आशिल्ली. पूण हें करपाक आमकां एक तर इच्छा ना वा कळना. सांगल्यारय समजना. तुमकां घडये सांगल्यार शॉक जातलो. राजभास कायदो जालो 1987.
तें खूब जाणांक खबर आसा. 4 फेब्रुवारीक विधेयक पास जालें आनी त्याच वर्सा 14 एप्रिलाक मान्यताय मेळून तो कायदो जालो. कितलीं वर्सां जालीं? 37. 37 वर्सांच्या काळांत हो राजभास कायदो चालीक लागूंक ना. हाका कितें म्हणप? एक कायदो करतात, त्या कायद्याच्या आदाराचेर राज्य जाता, त्या राज्यांतली सत्ता तुमी भोगतात आनी राजभास कायदो फुडें व्हरना. 2009 वर्सा एक रिपोर्ट दिल्लो सरकाराक. सरकारानूच एक कमिटी नेमिल्ली आनी एक रिपोर्ट दिल्लो की सरकारी कर्मचाऱ्यांक पयलीं प्रशिक्षण दियात राजभाशेचें, त्या बगर राजभास फुडें वचूंक पावची ना. तांणी बरोवंक जाय न्ही, तांणी वाचूंक जाय न्ही नोटीस कितें करतात ती. आनी दुसरे वटेन टर्मिनोलॉजीस करात, कित्याक उतरावळ जाय. आमचे कडेन कोंकणी भाशेंत सगळी कोंकणी कित्याक देशांतल्या सगळ्या भाशांतली हीच परिस्थिती. जी टॅक्निकल उतरावळ आसा, एडमिनिस्ट्रेटीव उतरावळ आसा, लिगल उतरावळ आसा, लेजिस्लेटीव उतरावळ आसा, ही ना तयार करची पडटा किंवा दुसरे कडली घेवची पडटा. केन्ना एक उतर मेळटा. ही दोनूय कामां सारकीं जावंक नात. 2009 वर्सा दिल्लो रिपोर्ट की सगळे कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दियात, मातशी सुरवात जाली एक सरकार आसतना. तें सरकार गेलें, तें बंद पडलें. 60,000 कर्मचारी आसात. त्या कर्मचाऱ्यांक जर राजभास सारकी बरोवपाक आनी वाचपाक येना जायत, कसलो कर्माचो तुमी राजभास कायदो चालीक लायतले? कसो लायतले? जर कर्मचाऱ्यांक, तुमच्या अधिकाऱ्यांक आनी दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांक जर वाचूंक आनी बरोवंक येना राजभास, कसो लायतले चालीक? आनी मागीर एक दीस पिशेपणांनी उठ्ठात आनी 2 जजमेंट कोंकणी कर म्हणून सांगतात इंग्लिशींतले. 2 जजमेंट कोणा खातीर? आनी जजमेंट म्हणटा ताका कळटलो जाल्यार कायदो कळपाक नाका, भाशा कळ्यार पुरो. म्हणटा ते 2 जजमेंट कोणा खातीर करूंक लायतात तुमी? तुमकां जाय लिगल डिक्शनरी. राजपत्र येना कोंकणींतल्यान आनी येवचें ना इतले बेगीन. कारण जो मेरेन तुमी लिगल, लेजिस्लेटीव, कॉन्स्टिट्युशनल टर्मिनोलॉजीस तयार करनात, तो मेरेन राजपत्र कोंकणींतल्यान येवंक पावचें ना. खंयच्यान हाडटले उतरावळ? आतां हे जजमेंट ट्रान्सलेट करता म्हणटा, जजमेंट ट्रान्सलेट करपाक उतरावळ जाय न्ही, ती खंयच्यान हाडटले? कायद्याची उतरावळ. आनी कोणा खातीर करपाचें तें? कोंकणी भाशेंतल्यान बरयलां इतल्या वेल्यान जजमेंट कळटा, कायदो खबर नाशिल्ल्याक. म्हणटा तुमी कोणा आदवोगादां खातीर करतात तें? जुइजां खातीर करतात? कोणा खातीर करतात? म्हणटकीर जें करूंक जाय तें करप ना आनी ज्याची गरज ना तें करप. पयर एक कॅबिनेटीन निर्णय घेतला राजभास खात्यांत संशोधन केंद्र स्थापन करपाचो. आतां ज्याच्या सुपीक तकलेंतल्यान ही कल्पना आयल्या ताजो पुतळो करून खंय तरी उबारूंकूच जाय. राजभास कायद्याचें उद्दिश्ट कितें? राजभास विधेयकांत तें उद्दिश्ट सांगिल्लें आसा. दरेका विधेयकांत एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स म्हूण आसता आनी त्या स्टेटमेंटान सरकारान सांगचें पडटा की खंयच्या उद्देशान हें विधेयक हाडलां, कसलो कायदो करपा खातीर. आनी आमच्या कायद्यांत बरयलां त्या प्रमाणे आज जंय राजकारबारा खातीर कोंकणी इंग्लीश वापरतात ती रिप्लेस करपा खातीर कोंकणी राजभास तयार करपाची हें काम राजभास खात्याचें.
तो राजभास कायद्याचो उद्देश आज जी आमी इंग्लीश वापरतात ती रिप्लेस करपाचो कोंकणी वरवीं. तें काम खंय पावयलां तुमी? एका वटेन प्रशिक्षण ना कर्मचाऱ्यांक, दुसरे वटेन टर्मिनॉलॉजी रखडल्यात. एक पब्लीश जाल्ली, दुसरी जावपाची आस म्हणून आयकल्ली, जालें जाल्यार म्हाका खबर ना. 14 वर्सांचो काळ गेला. म्हणटकच आतां होच प्रश्न पळयात. हे पिशेपणाचो निर्णय हो घेतला, हाजेर उलोवप काय उगी रावप? प्रत्येकान आपल्याक जाय ते माठ सोदून काडल्या आमचे भितर, लोकां भितर. कितलेशे मोने रावल्यात. कोणे उलयल्यात, कोण बरयलां, कोणे कांय उलोवंक ना. एक तर भयान, स्वार्थान, असाक्षर आशिल्ल्यान, अज्ञान आशिल्ल्यान. म्हणटकच सरकाराक कळप कशें की आपलें चुकता म्हणून तें कोणाय तरी सांगपाक जाय न्ही. जें काम अरविंद बाबान केलां तें सोडया. आमी आयिल्ले उडिया भाशेंतल्यान कितें चलता तें सांगपाचो हेतू असो की आमी आपशीं फाटीं पडूंक ना किंवा आमकां कोणें फाटीं दवरूंक ना. आमी आमच्या कर्मांनी फाटीं उरल्यात. आमचे कर्मांनी म्हणजे आमी जांकां निवडून दिले, आमी जांचेर विश्वास दवरलो, आमी जांकां आमची मतां दिलीं, तांणी आमकां फटयले. पूण हें महाराष्ट्रांत, ओडिसांत आनी आसामांत घडूंक ना. महाराष्ट्र सरकारान आज मेरेन कांय ना म्हळ्यार 65 टर्मिनॉलॉजीज तयार केल्ल्यो आसात. 65. हांकां कोणाकय मुर्खांक जर अजून राजभास खातें कशें चलता तें खबर ना जाल्यार मुंबय वचून पळोवन येवचें महाराष्ट्र सरकाराचें राजभास खातें कशें चलता तें. 65चे वयर टर्मिनॉलॉजीज केल्यात. म्हणजे सरकाराची सगळीं करून जातकच ते शाळांतल्या विशयांक हात घालूंक गेल्यात आनी त्योय टर्मिनॉलॉजी केल्यात. गणिताच्यो, सायन्सीच्यो सगल्यो. भाशा वाडोवपाचें काम तें हें. कारण भाशेचेर आदारून राज्य केल्लें आसात. आनी ती राज्य करता आसतना कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लींतल्यो डिबेट्स आमकां सांगतात की भाशेचेर आदारून जर राज्य केलें जाल्यार त्या राज्याक आपले भाशे विशीं मोग दिसतलो, अभिमान दिसतलो आनी तें राज्य आपली भाशा वयर काडपाचो प्रयत्न करतलो. हे खातीर भाशावार प्रांतरचना केल्ली आसा. पूण आमी तें सगळें सोडून दिलां. आमी ताजो विचारच करूंक ना आनी ताका लागून जें काम उडिया सारकी भास करूंक पावल्या तें आमचे कडल्यान घडूंक ना. परत प्रश्न येता, कोण चुकला? सत्तेर पावल्यात ते चुकल्यातच. आमी चुकोवंक ना? आमीय चुकल्यात. आमी ओगी रावल्यात. खरें म्हणत जाल्यार 1985 सुरू जाल्लें तसलें राजभास आंदोलन आज परत सुरू जावंक जाय आशिल्लें, तरच त्या जाग्यार येतलें. पूण तें करूंक आमी फुडें सरनात. म्हजो एक शीण आसा. खूब लोकांक वायट दिसतलें, राग येतलो म्हजो घडये. पूण म्हजो शीण असो की म्हजी पिळगे, फाटल्यो पिळग्यो ज्यो आसात त्यो संघर्शाक भितात. तो संघर्श करूंक तयार नात. जें आयतें मेळटा ताजोच उपयोग करूंक पळयतात. तांकां संघर्श करून मेळोवपाची इच्छाच ना. हें फेल्यर, हें अपेस म्हजे फाटले पिळग्यांचें की राजभास कायदो जाल्लो आसतना 37 वर्सां जावन गेल्लीं आसतना अजून तो कायदो चालीक लागना. तुमी करतात कितें? तुमकांय नाका तो चालीक लागिल्लो? खंय आसा तरणाटें रगत? सळसळिल्लें रगत खंयच दिश्टी पडना. तें सळसळिल्लें रगत आशिल्लें जाल्यार कोण ओगी रावचो नाशिल्लो. लायात चालीक कायदो म्हणून सांगतले आशिल्ले. जी नोटिफिकेशनां काडिल्लीं आसात ती नोटिफिकेशनां इम्प्लिमेंट करात म्हणून सांगतले आशिल्ले. जायनात.
नोटिफिकेशन काडिल्लीं आसात. कारण ह्या कायद्याची रीतच तशी. कायदो एक एक नोटिफिकेशन काडून फुडें वता आनी सांगता की अमूक क्षेत्रांत अमूक दिसाच्यान राजभाशेंतल्यान कारभार जातलो. नोटिफिकेशन्स काडिल्ले आसात. एकय सरकार पाळना. एक पयलें नोटिफिकेशन सामकें, तुवें जर पत्र सरकाराक कोंकणींतल्यान बरयलें तुका कोंकणींतल्यान उत्तर येतलें. तुवें जर मराठींतल्यान बरयलें तुका मराठींतल्यान उत्तर येतलें. मुद्दम बरोवन पळयात, उत्तर इंग्लिशींतल्यान येतलें. म्हणटकच राजभास कायदो पाळचे ऐवजी तो मोडचो कसो हो वेव्हार आज सरकारान चलता आनी आमी लोक तो मोन्यांनी सोसून घेतात, पळयतात पूण ओगी रावतात. हें दुसरे भाशांनी करूंक ना. आमची दोन शेजारचींच राज्यां दोळे मुखार दवरलीं, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक. जाल्यार महाराष्ट्रांत राजभाशेचो उपयोग कोर्टांनी पावला, लोवर कोर्टांनी. सरकारी सगळे खात्यांनी पावलोच, पूण तो लोवर कोर्टांनी पावला. हांगा एकाय सरकारी विभागांत राजभास वापरप जायना. हें आमचें दुबळेपण. पूण हें दुसरी भाशांनी साध्य केलां आनी तें भाशांनी साध्य केल्ल्यान तांचें साहित्य जें निर्माण जाता तें दर्जेदार जाता. लताबाईन ज्या कथांचो भाशांतर केलां त्यो कथा दर्जेदार आसात म्हणून इंग्लिशींत पावल्यो आनी इंग्लिशींतल्यान पाविल्ल्यान त्यो कोंकणींत येवपाक पावल्यो. नाजाल्यार कोणूय तरी उडिया जाणो जाल्लो मनीस जाय पडटलो आशिल्लो आनी तो मेळप कठीण आशिल्लो. म्हणटकच अशे रितीन भाशेचो मोग आनी भाशेचो अभिमान हातूंतल्यान भाशेचोय विकास जाता आनी साहित्याचोय विकास जाता. आनी साहित्याची विकासाची गरज आमकां आसा ह्या खातीर की आमचो भोवभाशीक देश आशिल्ल्यान फकत आमचे भाशेंत कितें चलता इतलेंच आमकां कळून उपयोग ना. दुसरे भाशांनी कितें चलता हेंय जाणून जावपाची गरज आसा. तातले तातूंत एक बरी गजाल आज घडटा आनी ती भाशांतराची. भाशांतरांतल्यान भाशा मदीं आदान प्रदान जाता, जें सुरवातीक खूब उणें जातालें. पूण आज कोंकणींतल्यान दुसऱ्या भाशांनी वचप आनी दुसऱ्या भाशांतलें बरें साहित्य कोंकणींत येवप हें मोठ्या प्रमाणार जावंक लागला. ही बरी गजाल. मॅडम, आय वॉज mentioning that the adan pradan or exchange between two literatures is going on at a fast speed as regards Konkani. Literature from Konkani is going into other languages and literature from other languages is also coming into Konkani, and that pace is increasing. That's a good sign for all the languages. लताबाईन ह्या कथांचे अणकार केला, भाशांतर केला आनी त्या निमित्तान आमकां उडिया साहित्यांतली कथा कशी आसता म्हणपाचें कळपाक एक आदार मेळ्ळा. आनी हें काम आज बरें जाता. म्हजे नदरेन आमी आमच्या लोकांची संख्या जर लक्षांत घेतली, कोंकणी भाशी लोकांची संख्या, गोंयकार म्हणना हांव, कोंकणी भाशी लोकांची देशांतली संख्या लक्षांत घेतली जाल्यार ज्या प्रमाणांत हें भाशांतर जाता तें प्रमाण समाधान जावपा सारकें आसा. पूण अशें असलें तरी तितल्यार रावूंक जायना. अजुनूय कांय भाशा आसात ज्या भाशांतलें साहित्य कोंकणींत अजून आमकां हाडूंक मेळूंक ना. म्हणटा अशें जें साहित्य आसा सगळें कांय हाडूंक जायना. तातूंतलें जें बरें आसा एक पत म्हणून दाखोवपा खातीर तरी थोडें येवंक जाय. तें येता. ही बरी गजाल आनी ती फुडें वचपाची गरज आसा. देखून लताबाई तुवें जो हो प्रयत्न केलो की आमकां खबर आशिल्लीच भास
वाचून तातूंतल्यान कोंकणींत हाडचे परस जी भास आमकां खबर ना आमचे पसून पयस आसा त्या भाशेंत इंग्लिशीच्या माध्यमांतल्यान इंग्लिशीक मध्यस्थ करून कोंकणींत हाडून ह्यो कथा आमचे मुखार दवरल्यो तुकाय बी परबी. आनी दोनूय लेखकांक परबी दिवन जातकच हांवें इल्लो चड उलयलां ह्या खातीर तुमचे कडल्यान क्षमा मागतां. बरें जावं. खूप खूप देव बरें करूं सर. तुमकां तुमचे मोलादीक विचार तुमी आमच्या फुडें मांडले, आमकां खूब विचार करपाक लायला. आतां कार्यावळ खूब सुंदर जाल्ली आसा, कार्यावळ शेवटा कडेन आयिल्ली आसा. आयच्या ह्या सुंदर सुवाळ्याची एक अमुर्पिकी याद म्हणून आयच्या मानेस्तांक एक मोगाची भेटवण भेटयतात. हांव मागतां आयच्या पुस्तकाच्यो लेखिका भोवमानेस्त स्नेहलताबाई भाटीकर हांचे कडेन तांणी भाटीकार कुटुंबीय आणि संजना पब्लिकेशन्सांच्या वतीन ही मोगाची भेट मानेस्तांक भेटोवची. पयले सुवातेर मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमले, आयचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त देविदास कदम सर, त्याच भशेन आयच्या सुवाळ्याची खास निमंत्रीत भोवमानेस्त गायत्री सराफजी हांकां मोगाची भेट भेटोवची. आनी आयच्या सुवाळ्याचे आमचे अध्यक्ष भोवमानेस्त उदयबाब भेंब्रे. कार्यावळ आतां निमाणे कडेन पावल्या, पूण ह्या कार्यावळीक यशस्वी करपा खातीर खूब जाणांचो हातभार लागिल्लो आसा. तांचे उपकार आटयले शिवाय कार्यावळ सोंपना. म्हणून हांव मागतां दिनेश बाब मणेरकारा कडेन तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. तुमचो चड वेळ घेना. कार्यावळ बरोच कळाव जाल्लो आसा. आयच्या ह्या सुवाळ्याक जे आमकां मानेस्त लाभले तांणी वेळांत वेळ काडून आज हांगा उपस्थिती लायली. ह्या खातीर संजना पब्लिकेशन्स आनी भाटीकार बाब हांचे कुटुंबीय हांचे वतीन हांव मना काळजासावन उपकार मानतां. आयची मिडिया, जी मिडिया हांगा उपस्थित आसा, ज्यांनी आमकां ही न्यूज येवपाक किंवा हेर कामा खातीर मदत केल्या, तांकां सगळ्यांक हांव मना काळजासावन उपकार मानतां. मानेस्तां मदीं जे ज्येश्ठ लेखक, निवृत्त न्यायाधीश, पुरस्कार जोडपी आनी हेर सगळे नागरीक, तुमी आज मुजरत हांगा उपस्थित रावले वेळांत वेळ काडून आनी आयची कार्यावळ जैतवंत केली. ह्या खातीर हांव तुमचे मना काळजासावन उपकार मानतां आनी आयची कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करतां. देव बरें करूं.